Ergan tugas sumia Yesus. Ergan tugas sumia Yesus. Oglap tugas sumia Yesus. Oglap tugas sumia Yesus. Studi tugas sumia Yesus. Studi tugas sumia Yesus. Aradan tugas sumia Yesus. Aradan tugas sumia Yesus. Haleluya. 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 बसूया. कशी आहात तुम्ही? बरी आसात? बरी आसात? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ओके. आज कोण नवी आयल्यांत? नवी आयल्यांत वर्गाला? नवी आयिल्ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 27 जाणं सोडायल्यान. व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Ergan Yesu. Ergan Yesus. Oglap Yesu. Oglap Yesus. Studi Yesu. Studi Yesus. Aradan Yesu. Aradan Yesus. हालेलुया. हालेलुया. व्हेरी गुड. मागीर परतून विचारता कित्याक म्हणून आणखी थोडी येवन आसात न्ही, वेळ जावना. 5-6 जाली मात आनी थोडी येवंक आसात. मागीर विचारया. म्हणजे बघा भावांनो भयणीनो, रेतीरेचो दुसरो दीस तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. 4 दिसांचे रेतीर हो दुसरो दीस आनी 2 दीस उरले. फाल्यांचे दीस कुमसार आसात. 5:30 वरार कुमसार आसात. आज कुमसारा खातीर आज एक आमी शर्मा आयकतले. देखून आज हांवें तुमकां काल सांगलें 4 संगती करूंक न्ही गे. वय मग केल्या गे, पडल्या गे. ओपा कितल्या भियान सांगतात, दक्षिणे सांगतात. ओके, व्हेरी गुड. कितें जावं ती तुमकां सर बरें मागता. सर्व साध्य जाल्लें तुमी करूंक प्रयत्न करचे. कळ्ळें गे. रेतेच्या टायमार हें करूंक जाय जाल्लें आमी. जुवांच्या पत्रांत जो म्हणटा जे कितें आमी करूंक जाय जाल्लें करना जाल्यार आमी अपराधी जाता. कळ्ळें गे. आमी करूंक जाय जाल्लें करना जाल्यार आमी अपराधी जाता. कळ्ळें. आमी कितें म्हणटा आमी भुरग्यांनी शिकोवंक जाय न्ही. भुरग्यांची प्राय शिकच्या प्राय शिकना जाल्यार वय गे कितें म्हणटात अपराधी जाता. काम करच्या प्रायर काल करीचें, काम करीचें. आमी काम करना जाल्यार अपराधी जाता. जेवच्या टायमार आमी जेवीचें, थोडी जेविना बारीक जायचें म्हूण. कळ्ळें गे. कितलीं भुरगीं जेविनान गोत्ताय, कितलीं भुरगीं जेविनान आजकाल. कितलें मोठें जाता म्हूण बे जेवच्या टायमार जेवीचें. मागीर डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल आयल्या उपरांत खावंक जाता. जेवंक या म्हळ्यार जेवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून ह्या रेतीरेच्या टायमार आमी कितल्या मापान आमचो वेळ, कितल्या मापान आमची आमी दिता देवाक, तितल्या मापान देव आमकां पाटी दिता. आदीं आमकां पुरा काजारां पळयतालीं न्ही. काजारां वय गे न्ही. तुमकां आपयतालीं. काजारां आपयताना आमी काजारां येताले हांव वय गे आदीं. आनी वेताना खाले व्हरून येताले आमच्या सांगाता. कोण न्ही उरलें तोठो गे जेवण उरलें हाडूंक. आयार उरतालें हांव. आयार कवरांत न्ही गे. पयशे आहलीं कवर उरतालीं, पयशे नातलीं कसरींत दितालीं. कसरींत करताले. कसरींत वय न्ही ना गे. मायची मुदी शिवतना पळोवन न्ही खंयच्यान दितात. कसरीन दितात. कावार उरता ते कसरीन दिवचे म्हळ्यार कावाराच्या बदलाक कसर तें आहली कसरीन दितात. मायचे मुदी थंय दळा कावारांक हाडूंक पयशे नासलेले कसरीन दिताले. आनी कावारां खाले म्हणचे आयार. फंक्शन जाल्या उपरांत ते आयाराची पोतें काडून सोडून पळोवंक आसा न्ही. ताजे उपरांत खालें करताले. बुकार बरोवंक घेवन
101 चढ 101 51 निगे 31 असे पुरा आसताले तशेंच बरय रे म्हणटाली माय आनी बरा तशेंच बरय कित्याक फाटी दिवंक कितले बरयले तितलेच थोडे दी सोड दिना होय न्ही कितले बरयले तितलेच फाटी दिवचे एकल्यान 500 बरयला ताका 100 दिता ते ना ताका काय पण नान जाल्यार कशें म्हणकर 500 दितात कित्याक ताणें दिल्यात 500 देखून आस दवर आया दवरतना व्हडले म्हण दवरा तुमगेर मस्त काजारां जावचें आसल्यार आतां कोणी आया दवरना न्ही आतां युअर प्रेझन्स इज ब्लेसिंग म्हणटात न्ही आतांचे आया दवरीचे हर एक फंक्शन आयर दवरीचे तुमकां नाका जाल्यार आपले खंयच्याय दुबळ्या भुरग्यांक शिकोवंक या खाल्या खंयच्या मनयेक दुबळ्यांक घर बांदूंक ताका दिया आयर काण गेल्यार येवन एटलिस्ट मेळटात न्ही मेळोवन विश करतात न्ही मेळटात विश करतात आयर नातल्यार जेवली सकयल जावन तो टाटा बाय बाय कितली लायन सायबा कोणें मेळचें आतां उरसत ना वेळ जालो तिगून सकयल जावन तो बाय बाय पळय मेळटात मार्केटीन मेळटात नातल्यार न्ही करचें मेळटात ते ताणें विश केल्या जालें फोटो दिसला न्ही फोटो विडियो रायला पुरो हाय बाय बाय म्हणजे सकयल जावन कळ्ळें गे देखून आसून ते दुसरी गजाल देखून आमी कितल्या मापान दिता देवाक आमचो वेळ तितल्या मापान देव आमकां फाटी आशिर्वाद दिता तुजें बरें म्हण पयलें पळयता देव तुजें बरेंपण तुजें बरें म्हण देव पयलें पळयता उपरांत देव तुका तुज्या बऱ्या मनाक आशिर्वाद दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज मस्तू जाणाच्या तोंडार मास्क ना वय गे मास्क घालचें म्हणना टेन्शन करनाकात पूण मास्क ना जाल्यार आवाज इल्लो चड आयकचे समजलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेसू होगलाब जेसू गुलाब जेजू म्हणजे मग अशा बाबा कीर्तन 130 आणि 100 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा तुम्ही इतली जाणां आसात म्हाकाच आयकना तुमी म्हणलें हालेलुया 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 ते सुरेस्पराची स्तुती काळजा मनांत हांव भायर आयली म्हणटाना एका रितीची एक रितीचो आवाज हेसर हेसय ते दाळा असले बांदपास पुरा तुटून वतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय आतां आयलें हालेलुया 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 जे मग अशा भावानो भयणीनो हालेलुया म्हळ्यार कितें हालेलुया म्हळ्यार कितें देवाक जावं महिमा ओके व्हेरी गुड देवाक जावं महिमा हालेलुया म्हळ्यार वा इंग्लिशान म्हणचे प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार हालेलुया म्हणले अर्थ आदले पटी काही फिल्म स्टारांनी पुरा हालेलुया लुलुया म्हणून न्ही वस्तू जर निंदा केली शब्दाची न्ही गे ताज्या उपरांत तांणी सॉरी म्हळें आनी सूख मागली सकडांची तांणी कित्याक म्हळ्यार तांकां गोतून नातलें तशें म्हत्व हालेलुया म्हळ्यार कितें म्हण तांकां गोतून नातलें प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार कितें म्हण गोतून तांणी मजाक केली तांचें नांव गोतूनांत रविनाथ टंडनांनी तांणी पुरा तमाशे केल्ले पूण तांणी सूख मागता गोतून नासतना तांणी म्हणलें आसूं दी कितें जावं दी पडो सर्वेस्परा कीर्तन 130 आणि 100 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गां दिया कितें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक कित्याक तो बरो तो बरो तुमी म्हणाजे सर्वेस्पराक अर्गां दिया सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक कित्याक तो बरो तो बरो कित्याक कित्याक ताचो मोग ससनाक ससनाक तगता गळटा देवांच्या देवाक देवाच्या देवाक अर्गां दिया अर्गां दिया कित्याक ताचो मोग कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता ससनाक ताकता कित्याक कित्याक ताचो मोग ताचो मोग ससनाक ससनाक बाळटा बाळटा दुनियाच्या दुनियाक दुनियाच्या दुनिया अर्गां दिया अर्गां दिया कित्याक
कित्याक तसो मोग तसो मोग ससनाक ससनाक बळटा बळटा. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एकलो सुतो एकलोच सुतो असर्या करता तो असर्या करता तो जाणवायन जाणवायन आपले कारभार चलयता तो आपले कारभार चलयता तो. उदकाचेर उदकाचेर ताची पृथ्वी स्थापित करता तो ताची पृथ्वी कापित करता तो. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून म्हणजे मगाच्या बाबणी नववांशो देव सर्वशक्त देव संवसारान मस्त राय आयले रायांचो राय म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ताने संवसारान मस्त राय आयले इतिहासाच्या पानांत तुम्ही गेल्या जाल्यार हिस्ट्रीक तुम्ही गेल्या जाल्यार इतिहासाच्या पानांत लिपलेले जायते राय आसात जायते राय व्हडले व्हडले राय आसात ताजमहल बांदलेले आसात कुतुब मिनार बांदलेले आसात व्हडले व्हडले कोटे मदलेले राय आसात पूण ते सगळे खंय आसात खंय आसात ते इतिहासांत आसात ताच्या विशयान कोणी चड उलयनात कांय अप्रूप येणे तेणे उलयलें जाल्यार पूण एक रायांचो राय आसा कोण तो जेजू. क्रिस्त आमचो राय ताचे विशांत सदांय उलयतात मात न्ही हर एका मिनटांनी हर एका सेकुंडांनी हर एका घंट्यांनी लोक संवसारांत उलवंत आसा पळय आमी न्हिदतना कोण उठतात अमेरिकाचे उठतात न्ही आमी न्हिदोंक वयतना ती स्तुती करतात ती न्हिदोंक येतना आमी स्तुती करता आनी संवसाराचो सगळ्या गांवांत वेळ आसा पळय गोंदूंत आसा आनी देवाची स्तुती निरंतर जावनूच आसा सगळ्या संवसारांत 24 गंटेय मिसां जावनूच आसात मिसां जावनूच आसा सगळ्या संवसारांत आनी सोम्याची स्तुती जावनूच आसा देखून कन्नडांत एक पद आसलें राजा महाराजरू ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು ನನಗೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು आमचो देव मात्र सोमी मात्र देखून ताच्या पक्षेक आमी रावसे ताची स्तुती करीसे तो एकमात्र देव देखून आमी सगळीं उबी रावया वा जेजू आज आमकां आपयता दुसऱ्या दिसाच्या रथेरेक तो आपयता येया तुमी आयल्यात आज आनीक व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात भुरग्यांक घेवन आयल्यात युवा जाणां घेवन आयल्यात तुमी कित्याक तो आपयता देखून जेजू आपयता ताका उलो दिया ताका पाळो दिया पान अंक 20 आणि 4 जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुकां आमची पुसता दैरान आमकां भरता दुकां आमची पुसता दैरान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता ताच्या गोपांत रावून ताच्या सवळ्यांत रावून ताचो आशिर्वाद घेवन ताची कृपा आमची घेवन ताची बेसन आमची घेवन जेजू आमकां आपयता जेजू आपयता कश्टां सांपडताना नश्टांवर गडसताना निराश नाका नश्टां गडसताना
नष्टात अडचताना निराश नका दैरान अपय निराश नका दैराना तक्षण जेजू लागे असा तुका उकलून धरता निराश नका दैराना तो तुका उकलून धरता जेजू 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 जीसस जेजू अपय तामकां ह्या वक्तार ताच्या मोगाची रूप बघा ताच्या मोगाची वर्षां सांगून जेजू अपयता कृपात आपल्या जेजू हालेलुया 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 उलो मारा सोम्या गलत उलो मारा भक्तीने उलो मारा विश्वास उलो मारा आमच्या रस्त्याला सगळे पृथ्वी संगता सगळे देवदूता संगता सगळ्या आजच्या संगता पृथ्वीच्या सर्व जीवी आणि प्राणी संगता आम्ही त्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergang Jesu. Ergang Jesu. Ulap Jesu. Ulap Jesu. Studi Jesu. Studi Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. बसया म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो बसया तुम्ही जाणांत तुम्ही भागी हिंगा रेतीरेक आयल्यात पळय दुसऱ्या दिसाच्या तुम्ही दिसाय की भागी सगळ्यांक हें भाग ना सगळ्यांक हें भाग ना लॉकडावन जावन सुमार वर्स जालें मार्चांत लॉकडावन जाल्लें तुमी जाणांत 16 तारीखेक सोमारा इस्कालां बंद जाल्लीं 18 तारीख इगर्ज्यो बंद जाल्ल्यो आनी 22 तारीखेक लॉकडावन डिक्लेअर जाल्लें 1 वर्स जालें हांव 1 वर्स तावन निरंतर म्हजे मीस मंगळारा आनी आयतारा सुख नासतना घालता दिवेवाणी हांगाचे आसात पूण अजुनूय 1 वर्स तावन दंपलेल्यो इगर्ज्यो आसात उक्त्यो नात आनी सुरविल्ल्या ह्या 2 म्हयन्यांत मार्च एप्रील मे म्हळ्यार 3 म्हयने आमच्यो इगर्ज्यो बंद आशिल्ल्यो हांगासर निमाण्या हप्त्याची देवस्तुती म्हळ्यार आमकां कितली खुशी न्ही गे निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार हालेलुयाची रात आमकां हांव ते दादोस गायची पूण ती आमकां मेळोंक ना पूण आमी सगळ्यांनी मोबायलार टीव्हीर खंय मिसां आसात गी म्हणून राखवर रावन पळयल्लें आसा ठिबक्त घरांनी अल्तारी मुखार दिमी घालन मीस पेटयल्लें आसा कांय थोड्या घरांनी मिसां मायसरलेली बरीत मायसरना वस्तूर मीस पेटोवन मागीर वस्तूर तांणी बदलिल्लें आसा खरी एकली पूण आमी आनीकय बागी कित्याक म्हळ्यार ही 4 दिसांची रेतीर करूंक आमकां मेळ्ळें न्ही खंय गे जायतीं जाणां गल्फांतल्यान म्हाका फोन करतात काल म्हळ्यार हांवें तुका म्हाका 200 वयर फोन येता दिसाक सगळीं फोन करून म्हणटात फादर कुवेटांत कतारांत जावं पुरो कॅनडांत म्हणटात आमकां मिसां आनीकी भेटोवंक जायनात इगर्जे वचोंक जायनात सगळीं इगर्ज्यो बंद आसात आजुनूय आमी इगर्जेक वचोंक ना मिसाक वचोंक ना आमी आनीकी पूण तुमी कितले भागी आमकां मिसां वचोंक आसा पूण जाल्यार मीस 1 घंट्याचे कायले शर्मा आयकलो कायले मीस आयकलें आनी गेल्या पूण ही रेतीर करूंक देवा सवय रावोंक देवाचे आशिर्वाद जोडून घेवंक आमकां एक बरो अवकाश संदर्भ देखून आमी भागी निजाय की आमी भागी पळया तुमी इतलीं जाणां आयल्यात हांगासर 4 दीस तुमी सोम्या संगी करशील जाल्यार तसो वेळ निर्फळ जायना तुमी सोम्या खातीर दिल्लो वेळ तुमी सोम्या सांगाता करशिल्लो वेळ कितेंच निर्फळ जायना उडास दवऱ्या कशें भुमीक पडलेलो पावसाचे थेंबे निर्फळ जायनात जिवाळो बियाळो किर्लो कारण जातात तशेंच तुमी करशिल्लो वेळ केदींच निर्फळ जायना प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया आणि ही रितीर करूंक तुमकां एक अवकाश. आदल्या वर्सा हांवें हांगा रितीरे जाल्लें. आदल्या वर्सा पदरापण म्हाका हांगा रितीरे बूक केल्लें. आदल्या वर्सा पयली रेतीर करिज्माची निड्डोडी फिरगेजीन केली हांवें. दुसरी रेतीर संपाज हांगा सुळ्ळ्या फिरगेजीन केली कळ्ळी. तिसरी रेतीर हांवें संपिगे फिरगेजीन केली. संपिगे फिरगेजी मार्चाच्या 15 तारखेर संपिगे फिरगेजीन ती रेतीर 15 तारीख आयतार ती दनपारां रितीर अखेर जाली. मार्चाच्या 16 तारखेतावन केलराय फिरगेजीन रितीर जायची आसली, जावंक ना. केलराय जाल्यार उपरांत हांगा आसली, जावना. आज हे पटी हांगा रितीर जावचें भाग तुमकां फोव केला पळय, फोव केला. देखून त्या पसत देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय, अर्गां दिवंक जाय. हांगाची रिती जाल्या उपरांत नारंपाडी आसली. नारंपाडीची पोर जाली. आतां हांगाची केलरायची हे पटी म्हाका वेळ ना, देखून येवच्या वर्सा काण घेता म्हणा. येवच्या वर्सा बज्जोडी आसा पुरवां इन्फंट मेरिसांत. तशें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, पण ही देवाचें उतर आमी हरये कडेन दिवंक वेताना अशें म्हणून थान येवन येता लोक. आनी आयिल्लो पळय, आयिल्लो की थिंगच रितीरेक वचून म्हजो दीस वेळ पाड जालो न्ही. रितीर जाल्या उपरांत हांव रितीरेक वचून म्हजो दीस पाड जालो, वेळ पाड जालो म्हूण बिलकूल कोणेंय सांगलेलें ना. सगळ्यांकी बरें जाल्लें आसा. 2-3 वर्सां फुडें एक पटी रितीर दितना एक तरणाटो फाटल्यान बसून आसलो. पयले दिसा येवंक ना तो, दुसऱ्या दिसा आयिल्लो. अशें हात बांदून थंयच बसून आसलो. हांवें रितीरेच्या निमाण्या दिसा मुखार आपयलें सगळ्यांकी, पूण तो एकलो मात मुखार येवना, मुखार येवना. तो थंयच बसून आसलो. हे संदर्भार रितीर जाल्या उपरांत हांवें ताका विचारलें, आरे बाबा सगळीं हांगासर आयले रितीरेक, तूं कित्याक येवंक नाय? म्हळ्यार मुखार संक्रमेंता लागीं बरो विश्वासान कितेंय तूं मागोंक येशी जाल्यार तुका देव दिता, पूण तूं कित्याक येवं नाय म्हणून सांगलेल्या वेळार तो म्हणालो, म्हाका कितें गी सोम्या मुखार येवया, मागया म्हणून बोगाना फादर. मायन म्हाका घरा मायन जोर केलें, मम्मीन जोर केलें, देखून हांव आयलो इगर्जेक. कळचें तें फस्ट दिसा येवन हांव, दुसऱ्या दिसा तांणी जोर केल्ल्याक आयलो. म्हाकाय मोन नातलें येचें म्हणून, पूण म्हाकाय भायर रावन अशें येतें कितें की म्हजें मोन आयकवना. इगर्जे भितर बसचें आहा म्हणून पयल्या दिसा बसलो, म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा तुमच्या रितीर बसलो, आयकया म्हूण जालें. तिसऱ्या दिसा आयलो, चवथ्या दिसा हांव आयलो. पूण म्हाका सोम्या लागीं म्हाका येवया म्हूण बोगोवना. कित्याक म्हळ्यार सोम्या लागीं मस्त पटी मागलें फादर, हांवें म्हाका मेळूंक वचूं ना. देखून म्हाका व्यर्थ म्हणून बगलें. हांवें म्हळें ताका, आरे पुता तुवें कशें मागलाय, खंयच्या विशयान मागलाय आनी खंयच्या भक्तीपणान मागलाय? ना फादर, हांव सकाळीं उठ्ठाना मागतालो, सांजेर उठ्ठाना मागतालो. हांवें म्हळें सट ती कांय वेळ दिलाय गे सोम्याक तुवें? सट ती वेळ हांव दिवना. खेळूंक गेल्लो गे तूं? हांव खेळूंक गेला मरे, सद्दां हांव खेळूंक येतालो. फाटीं कितले वर येताय? 8-9 वरां जातालीं पटा. घरा मागण्या सांगाता मेळटालो गे, आंबोरीक मेळटालो गे? ना फादर. तिर्सा सांगाता मेळटलो? ना. पूण हांव म्हज्या काळजान मागतालो म्हणालो. आरे बाबा, काळजांत सदांय मागतात, काळजांत निरंतरी मागतात, मोती ती मागतात, पूण तितलें मागणें पावना. तुवें एक वेळ समर्पीत करीसय, तुवें वेळ अमानत करून दवरीसय, तुवें एक वेळ सोम्या खातीर तुवें भेटून दिसय. जेजूच्या जिवितांत जेजू दोंगरार गेलो मागणें करूंक, वय की जेजू अरण्या गेलो मागणें करूंक, जेजू ताबोर पर्वतार गेलो मागणें करूंक, वरवेंगड सुवाते गेलो. कित्याक? जेजू काळजान मागतालो, मोतीन मागतालो. कित्याक वरवेंगड गेलो? समर्पीत वेळ, समर्पीत घडी ताणें देवाक भेटून दिली. 24 वरांतली थोडी वरां, 30 दिसांतले थोडे दीस, 12 म्हयन्यांतले थोडे म्हयने आमी सोम्या खातीर समर्पण दिवंक जाय. आनी थंय पळयल्लो देव आमकां आशिर्वाद दिता म्हळें हांवें. तर तो म्हणालो, फादर आनी एक पटी तुमची खंय रितीर आसा, थंय येता हांव म्हणालो. आयलो तो, लागींची फिरगेची रितीर आसली. आयलो, सगळ्या रितीन मुखार बसलो, सोम्या लागीं मागणें गेलें. आनी हांवें म्हळें ताका, आतां माग, आतां माग, तुका मेळना जाल्यार हांव सांगलें बरें आयकता म्हळें. म्हज्या मोगाच्या बाबणी न्हू, तो ऑस्ट्रेलिया वचूंक मस्त ट्राय करनासलो. ऑस्ट्रेलिया वचूंक ताका जावना. कितलें ट्राय केलें, कितलें ट्राय केलें, जायतीं वर्सां तावन
आपण ऑस्ट्रेलिया वचोवचें म्हणल्यार आशी आसली पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती रेतीर जावन 2 म्हयन्यांनी तो ऑस्ट्रेलिया वचूंक साध्य जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समर्पीत जावंक जाय. 3 म्हयन्या फुडें एक तरणाटो दुबय गेल्लो. 3 म्हयने पयलें एक तरणाटो बरें कामाक म्हूण गेल्लो सुदनेर विजिटींग विजाचेर गेल्लो. जायतीं कामां पळयलीं ह्या लॉकडावन टायमार. लॉकडावन जाल्या उपरांत कामां नात पूण तो ट्राय करून आसलो. सदांय म्हाका ताणें मॅसेज धाडची, सदांय म्हाका ताणें वॉयस मेल करचें आनी सांगचें फादर म्हाका तें मेळोना हें मेळोना तुमी मागा फादर मागा. हांवें म्हळें मागता तुवें मागता. 3 म्हयने जाले. एक पावटी मदें काम मेळटा म्हण जालें सगळें जालें इंटरव्यू पास जालो. तुका आज अपॉयंटमेंट दिता फाल्यां अपॉयंटमेंट दिता म्हणालें वो रावलो पूण ताका मेळोंक ना. 3 म्हयने काबार जावन आयले. फकत 24 घंटे 24 hours बाकी आसात. इंटरव्यू दिला सगळें दिलां. निमाणे घडये कंपनींतल्यान फोन आयलें तुका काम दिवंक जायना तुवें पाटी वेचें बरें. आनी वो गळगळ्यान रडोन म्हाका फोन करता फादर आय एम डेस्परेटेड टोटली. म्हाका जीवघात करया म्हूण बघता तितलो निराश हांव जालां फादर. 3 म्हयने हांवें हांगा करशिल्ले 3 म्हयने वामट काडली. आतां हांव कशें काम नासतना पाटींग हांव वचूं. तुमी मागा फादर. कालच्या दिसा सकाळीं म्हाका फोन केल्लें आनी कालच्या दिसा आराधनाच्या वेळार हांगाच मागल्लें हांवें. राती 11 वरां ताजे फोन फादर म्हाका अपॉयंटमेंट ऑर्डर मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी तो म्हणटा हें अजाप फादर अजाप म्हज्या जिणेंत विसरूंक नजो जालें अजाप सर्वेस्परान केलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें त्या तरणाट्याक म्हणलें 3 म्हयन्यांत तो म्हणटा 3 म्हयन्यांत हांव सुको नासतना युट्यूबार हांवें पक्षिगिरेचे मीस नवें आयकलां फादर. 3 म्हयन्यांत तुमी भेटयलेले हर एक मीस आयकल्यान हांवें मागलां भक्तीन मागलां फादर. आनी म्हाका खंडीत भरवोसो आशिल्लो मागलेलें मागणें कितेंच निर्फळ जायना म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो रेतीरेचो वेळ मागचो वेळ. आमी संवसारांत मस्त बिजी आसता बिजी 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 पूण ही 4 दिसांची रेतीर आमकां इल्ली पुरसत करून सुम्या सवें रावंक आदार दिता कृपा दिता. त्या पसून ह्या रेतीरेंत तुमी वणटिली जाल्यात पळय तेन्स वर्थ तें भाग. तुमी हांगासर कितलीं जाणां आसात तितल्या जाणांक तुमी बरोवन दर आज वचून तुमकां मागलेलें खंडीत फावो जाता. 101%. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी खंडीत रेतीरेचो वेळ सर्वेस्पराची स्तुती करचो. रेतीरेचो वेळ देवाचें उतर आयकोनसो. रेतीरेचो वेळ आमची पातकां वळखून घेवचो बक्षणे मागचो राजी जावचो. आनी रेतीरेचो वेळ देवाची आशिर्वादां जोन घेवचो. देखून आमी हे 4 संगती करूंक जाय. एक देवाची स्तुती देवाचें उतर पातकाची दूख बक्षणे राजी संदन आनी देवाची आशिर्वादां पळया भोव अपुरबायचें. आनी हें खंडीत आमी करूंक जाय जाल्लें. देखून आमी उबी रावया सर्वेस्पराच्या मानाक एक गीत आमी गावया. किर्तन 146 म्हणटा कितें उबी रावा. किर्तन 146 146 म्हणटा हालेलुया. कितें म्हणटा Hallelujah. कितें म्हणटा Hallelujah. कितें म्हणटा Hallelujah. कितें म्हणटा Hallelujah. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. कितें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पराची स्तुती आत्मो कर. म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. म्हजी जीणभर म्हजी जीणभर सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. म्हजी जीणभर म्हजी जीणभर सर्वेस्पर- सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. स्तुती करतलो. हांव जियेसर हांव हांव जियेसर जियेसर हांव जियेसर हांव जियेसर हांव जियेसर म्हज्या देवाक म्हज्या देवाक गितां गायतलो. गितां गायतलो. पळया जो जीव आसता पर्यंत कळ्ळें की
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ निमागे आराधने. बळ्या म्हजो जीव आसता पर्यंत देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो जीव आसता पर्यंत सर्वेस्पराची स्तुती करीस. जीव गेल्या उपरांत सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जायना. कितलीय सुबीत ती कूड जावन दी, कितलोय नांवाड दिवतूंक जा, व्यर्थ व्यर्थ सगळें व्यर्थ. एक पोटी पोर एक थोड्या तेंपा पयलें एक्सिडेंट जालें मार्गार. एक चेडो आनी चेडू ऑन द स्पॉट डेड. कळ्ळें गी. हांव थंयसर म्हाका आपयलें. हांव थंयसर गेलो पुलीस स्टेशनाक. उपरांत पोस्टमॉर्टम करच्याक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक. आनी ह्या चेड्याची आनी चेडवाची, चेडू एक 22 वर्सांचें, बरें इंजिनियरींग MBA केल्लें चेडू. चेडू ही बरो शिकिल्लो. फ्रेंड्सान तीं खंय वेतालीं ऑन द स्पॉट डेड. तांकां उस्तूर तुमची तळप आसा पळय तसलीच तळप आस्पत्रेंत. पुरो उस्तूर काडून विणगे थंयसर दवरलां पोस्टमॉर्टम करच्याक. पळय पोस्टमॉर्टम. हांवें चिंतलें आत्तां सकाळीं बाई सरलेली, आत्तां सकाळीं ब्रेकफास्ट केल्लो, इकरांक 5 मिनट आसतना एक्सिडेंट जाला. चिंतलां गी मनशाची परिस्थिती अशी. हांवें चिंतलें मनशाची कूड, मनशाचें जिवीत व्यर्थ. तो ओपन करतलो आयलो, हांगा एक बून दवरलो, चीन बरें दवरलें, टक्क मारलें, ओपन केलें, कट्टें. कांयच ना. एक बिग झिरो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, बिग झिरो. आमचें जिवीत ताणें दिल्लें एक बेसांव देणें म्हूण आमी मानून घेयसय. ताच्या सवळेंत आमी जियेसय, ताच्या मोगांत आमी जियेसय, ताची स्तुती करून जियेसय. तो वळख जेजू म्हणटा 4 दीस जाल्यार वडणी तुजें जिवीत तूं जियेलाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून न्हू एक गीत आमी गावया आनी सुरेस्पराची स्तुती आमी करया. पेज नंबर 22. जेजू ओळू पगला रावण आपयता, परत परत बागील तुजें बडयता. जेजू ओळू पगला रावण आपयता, परत परत बागील तुजें बडयता. जेजू ओळू पगला रावण आपयता, परत परत बागील तुजें बडयता. जेजू ओळू पगला रावण आपयता, परत परत बागील तुजे बडयता. तूं घरा नायगी निदन आसायगी, ऊट पळय कोण बागील बडयता. तूं घरा नायगी निदन आसायगी, ऊट पळय कोण बागील बडयता. येया येया जेजू आपयता, येया येया जेजू आपयता. येया येया जेजू आपयता, येया येया जेजू आपयता. दीस म्हणना रात म्हणना रावला, वत म्हणना रात म्हणना रावला तो. दीस म्हणना रात म्हणना रावला तो, वत म्हणना रात म्हणना रावला तो. दीस म्हणना रात म्हणना रावला तो, रात म्हणना रात म्हणना रावला तो. दीस म्हणना रात म्हणना रावला तो, वत म्हणना रात म्हणना रावला तो. खंय गेलाय तूं वेळ कित्या करताय, तो तुज्या कामार मग्न जालाय गी. खंय गेलाय तूं वेळ कित्या करताय, तूं तुज्या कामार मग्न जालाय गी. येया येया जेजू आपयता, येया येया जेजू आपयता. येया येया जेजू आपयता, येया येया जेजू आपयता. येया येया जेजू आपयता, येया येया जेजू आपयता. येया येया जेजू आपयता,
येया जेजू आपयता एकामेका आमी आपयांगी चूर एकामेका खाली एकत ॲक्शन जायत गे रेडी 1 2 3 आम्ही कधी म्हणजे येया जेजू आपयता तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमच्या बगुलेन असलेल्यांक येया जेजू आपयता खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवी जमतात हांव तुमच्या मदें आसा देखून ही रिती आमी एकामेकांनी करची एकामेका खातीर मागणें करचें देखून तुमी एकत ॲक्शन येया जेजू आपयता येया जेजू आपयता म्हणे गे रेडी 1 2 3 फर्स्ट राईट साईड जेजू वळू बागला रावण आपयता परत परत बागील तुझे बडयता जेजू रावण आपयता परत परत बागील तुझे बडयता तूं घरा नायगी न्हिदोन आसायगी उठ पळे कोण बागील बडयता तू घरा नायगी न्हिदोन आसायगी उठ पळे कोण बागील बडयता येया जेजू आपयता येया जेजू आपयता येया जेजू आपयता येया जेजू आपयता फकत ये मात्र पूण थोड्यांचे गंमत आसा थोड्यांनी पाठ करपाची गी म्हूण थोड्यांनी वाट करपाची थोड्यांनी आं पेंग्वीन आसा पेंग्वीन केलें गे तेजे पळयतना बरें केन्ना येया जेजू आपयता येया जेजू आपयता पळय हांवें रितीन मस्तू कडेन गेला म्हाका पुरो जाता पूण जाल्यार हांवें करची स्तुती केली आमकां पिडा शिडा सर पयस वता देखून आमच्या पेंगटान दूख आसा पाटीन दूख आसा आं कशें पुरो वता पुरो गुण जाता एक चूर पेंकटा लयचे एक चूर पाटा लयचे चूर हाता लयचे न्ही हें काय ना उबो रावन तो हें मात काय जालें रोबोट गी केले येया जेजू आपयता हांव इल्लें म्हणे आलय तांगी आं तशें इल्लीशी कशें काजोरा मोटो टन करता त्या दोळा खोवले हालता म्हणना आतां हांव ना आतां ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट येया जेजू आपयता 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 हालेलुया 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 तुझ्या नावानं आशीर्वादी सोम्या तुझ्या ऐकून तुझे नाव प्रकट करू तुझी स्तुती करू नका कृपाला बाई हालेलुया 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 तुझ्या नावानं का बळवंत तुझ्या नावा सत्य सगळे खोटे सत्य पैस करू नका आधार कृपा हालेलुया 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 एकडी परतोडे दांपिया आमच्या तर देशात दवरया पवित्र आत्म्याची मसत मागया देवाचे उतर ऐकूंक आमची काळज आमची मनां आयतीं करया तसोच आमी जेजू आमची काळजां उक्ती करून जी आमची मनां उक्ती करूंची आमची थोंड तेची स्तुती करूंक आयती करूं दी म्हूण आमी मागया जिवे जरीशी सोम्या म्हाका आपय जिवे जरींतले म्हाका तूं साकोंक दी कुरपा लाभय सकत लाभय सोम्या म्हूण आमी मागया जिवे जरीशी म्हाका आपय जिवे जरीशी जिवे जरी तान बागय तान बागय जिवे जरीशी जिवे जरीशी रावंक निर्मी रावोंक निर्मी म्हाका आपय म्हाका तान बागय तान बागय वावरूंक निर्मी वावरूंक निर्मी जेजू म्हणटा ये
जेजू म्हणता ये सासनीक सासनी जिवी हांव तुका दिता हांव तुका दिता मागून तुंगे मागून तुगे पक्काचे दूख पातकाची करून तुये धरून ही म्हजी तुये कोड ही म्हजी रगत पिये. रगत पिये जेजू म्हणटा गे पवित्र आत्मा जेजू म्हणता हे पवित्र आत्मा. हे पवित्र आत्मा हांव तुका दिता हांव तुका दिता मागून तुंगे मागून तुगे शरतीतो शरतीतो सत सुत सत शिकयतलो कृपा दितलो कृपा दितलो जिवे जरीशी जीवे जरी म्हाका आपय सोम्या माका जिवे जरीत जीवे तुजी कान जरी बागय सोम्या तान जिवे बाग जरीशी जीवे म्हाका रावण जरी निर्मी सोम्या रावण निर्मी म्हाका आपय माका तान बागय तान रावरूक बाग निर्मी रावरूक निर्मी मुगळ सोम्या तुझे उतर ऐकूंक हांव फुडें सरता तुझे उतर सावंदी म्हजी सकत तुझे उतर सावंदी म्हजें बाळ तुझे उतर सावंदी म्हज्या जिविताचें परिवर्तन तुझे उतर सावंदी म्हजी कृपा आनी सकत सोम्या सदक बल संदल हाला अर्गांचेस उगलाबचेस स्तुतीचेस आराधनाचेस हालेलुया 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 सर्विस पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय असो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या आता सबार सुंकाकार आनी पातकी जेजूची शिकूंक आयकूंक ताचे सरसी वेताले हें पळोवन फारिचीव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले ओ मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे संगत जेवंकी जेवता हे संदर्भार जेजून तांकां येवपार सांगली तुमच्या मदें कोण आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकून वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडणो सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक तो मेळसर सोदून वचचो ना तो मेळटच संतोशान ताका आपल्या कांदार घालना तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी ससऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोश पावा कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो हांव तुमकां सांगता पश्चात्तापाची गरज नातरल्या 99 नितिवंतां प्रास पश्चात्ताप बगून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी सर संतोश जातलो देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो भवनो भयणीनो पातक पातक म्हळ्यार कितें चलत्या आमच्या चिंतपान समजोणेन पातक म्हळ्यार कितें कितें पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्यांच्या विरोध वेचें पातक देवाच्या कायद्या विरोध गेल्ले वरवीं आसा जावचें आमचें अस्तित्व जावन आसा पातक कळ्ळें देवाच्या कायद्या विरोध गेल्ल्यांत उपजोवचें अस्तित्व जावन आसा पातक देवाच्या कायद्या सांगाता वचून केल्ल्या त्या करणेचो प्रतिफळ कितें पातकाचे विरोधपदा ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ बिंदू कळ्ळें देवाचे कायदे पाळण केल्ल्या बरेपणाचो प्रतिफळ कितें म्हणटा हांव ताका
बरेपण कितें बरेपण कितें व्हडले सांगतात कितें बरेपण बरेपण बरें देखून हो बरो मनीस बरेपण बरें जाय तुमी जशें सर्गी बाप सर बरो तशें तुमी जाय सर बरी देवाच्या कायद्या विरोध वचून केल्ल्या करणेचो प्रतिफळ कितें आ व्हडल्यान सांगा पातळ की दाट आ व्हडल्यान ही सायडीची मात इल्ली उलयतात हांगासर न्ही चौकन आयल्यान घेवन तोंड तूप तें करना कितें पातक पातक कळ्ळें आतां पातक कळ्ळें मुस्तू नमुनेची पातकां आसात मुस्तू नमुनेची पातकां आसात खंयची पुरो पातकां आसात आं मेडिमिक्स केली महापातक मागीर साईबाचें पातक साईबाचें मागीर सायबिणीचें नांगी आं कळ्ळें मोवाचें मूंग पातक काय म्हाका समजना तुमी म्हणलें ऊन पातक महापातक ल्हान पातक व्हड पातक सुमी पातकां आसात आं सक्रिलेची पातक आं मस्त पातकां आसात आतां 3 तरांची एक विनियल सीन मोटल सीन ग्रेव सीन कळ्ळें विनियल सीन म्हळ्यार धाकटें पातक मोटल म्हळ्यार व्हड पातक आनी ग्रेव सीन म्हळ्यार महापातक 3 तरांची पातकां धाकटें पातक कशें आं कळ्ळें धाकटी पातकां गेली सांगा आं फाटल्यान आयकतात गे सांगिल्लें आं बादशाव नातर तुमी एका संवसारांत हांव एका संवसारांत जाल्यार गस्त नी नंद तीरा ना नंद तीरा म्हळ्यार कश्ट थिंगा आसात न्ही आमच्या सांगाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ही धाकटी पातकां कसली धाकटी पातकां पुटी मारचें व्हडलो राग येवचो की धाकटो राग येवचो थोडो व्हडलो राग येयल्यार कोयतो काणयता मांडो कोयतो कातात रे तूं कात्ता दवरता रे म्हणून पुटी मारच्यो उस्तूर धुवचें आं उस्तूर म्हळ्यार रावचें आं ओके आं मोसोर मागीर आळसाई सकाळी सांजेची मागणी म्हणून आस रावचें मागीर आं खोबरो उलोवच्यो ओके ती परत धाकटी पातकां गे उबो खोबरो उलोवन थोड्यांनी जीव काडलेले आसात थोड्यांक धाकटी पातकां थोड्यांक व्हड पातकां आसूं न्ही खोबरो उलोवच्यो मागीर कांय पोपळ सोरचें आंब्याच्या रुखा फातर मारचें आं दुसऱ्यांच्या रुखांच्यो बियोंच्यो त्यो पुरा ल्हान पातकां ओके ल्हान पातकां व्हडलीं पातकां खंयची भंगार सोडचें कळ्ळें दुसऱ्यांची वालचे भजी लोक कातरन येवचें ती मोरची आं कळ्ळें आनी मान काडचो मर्याद काडची नांव पाड करचें कळ्ळें गे अनैतीक संबंध व्यभिचार कळ्ळें जेजूच्या त्या आजारपणांत जेजूक तिरस्कार करची परवडली पातकां समजलें गे महापातकां आं आं आई जिवीची मारचें कशें जिवीची मारचें सुरी ओडची फाटल्यान घालची जास्त बाहुबली घाल्ले बरी आं दुकरांक घालतात मो आं
हां उतरांनी गे हां उतरांनी ओके दुकरां म्हणल्यार आयकल मग आता खरेंच मन खंय दुखो राहिलं की म्हणजे मागीर हां एबॉर्शन करचें जीवघात करचो म्हळ्यार जीवघात करचो महापतक एबॉर्शन करचें महापतक कळ्ळें गे पवित्र आत्म्या विरोधाचें एवकरिस्ताची निंदा एवकरिस्ता अखमान पवित्र आत्म्या विरोध शिणोलोवचें हें महापातक थोडी बॉक्सांतलीं पातकां आसा थोडी बॉक्सांतलीं पातकां पूण ही तिनी तरांची पातकांत आने कद्दाडू कळ्ळा कुंबळकाय कद्दारू कळ्ळाने कळ्ळें गे ಈ ಪತ್ಕಂಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕೋಣ कोण बता सैतान पत्का मूळ कारण कोण देव साथ बरें गुड ना म्हणना बरोबर गोत कुमगार मेळ्ळा गे हां देखून म्हणटा तूं व्हेरी गुड आतां पत्कां करची कोणें सैतानान गे आमी कोणें आमी पत्कां करूंक लायता कोण कोण जेजू गे सैतान गे हां कायतान म्हणलें बरें आयकलें सैतान ओके कशें तो पत्कां करूंक लायता सैतान ताळ्ळें वता कोणाक गोरवां सांगा सम करेक्ट म्हणे तुवें कोणें म्हणें तें ताळण्यो हाडटा ताळण्यो टेम्पटेशन्स ताळणी न्ही गे कशी ताळणी हाडटा तुमकां ताळणी येतात गे पळया पत्कांचें मूळ कारण देवसार तो ताळणे हाडलेले वडवी आमी पातकी जालो जाकोब म्हणटा एक ताळणी एका मनशा थंय आयली तेन्ना आनी ह्या ताळणेक मनशान स्पंदन केलो तेन्ना ती ताळणी गर्भस्त जाता आनी पातकाक जल्म दिता पळया पातकाक जल्म दिता आनी ही ताळणी येवंक कारण कोण ताळणी जल्मो कारण कोण ह्या जल्मोचो बापूय कोण देवसार पळया देवसार देखून ताळण्यो आमकां हर एकल्यांक येतात जेन्ना आमी ताळण्यांत सांपडटा देखून आमच्या बापा माकडे म्हणटाना कितें म्हणटा आमी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका न्ही ताळण्यांत पडोवंक दिनाका व्हरूंक दिनाका देखून ताळण्याच्या मांड्याक येदाळ आमी दांगून दवरता ताळण्याच्या मांड्याक व्हडलें बाणालें दांगता विचारलें गा घरा हें कितें दांगलां माकडे म्हणटा न्ही फादर आमी ताळण्यान पडोवंक दिनाका देखून ताळण्यांत आमी पडचें नाका म्हूण दांगून दवरलां नाजाल्यार ताळण्यांत कोण पडटा चडावत कोणें पडचें ताळण्यांत कुंकडांनी पडचें ताळण्यांत उपयोग आसतात मागीर ती ताळण्यांत आसून थंय मरतात थोडी फाटी कोंबयो मागीर भायर दवरतात वता दवरतात वारें घालतात कशी जीव जावचे बरी करतात ताळण्यांत पडोवंक दिनाका कुंकडांक न्ही भुरग्यांक न्ही ताळण्यो त्यो न्ही ताळण्या हर एक पटी म्हणटा कितले पटी आमच्या बापा म्हणटा आमी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका ताळण्यांत पडोवंक खंयचें ताळणें पळया ताळण्यो हर एक पटी येतात ह्यो ताळण्यो आमकां पातकाक ओडटात आनी ताळण्यांत आमी सांपडल्या तेन्ना आमी पातकी जाता आतां पळया उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 1 थंयसर आमी वाचता पळया देवान पयलें कोणाक रोसलो आदाम रोसलो न्ही वय गे आदाम कशें रोसलो ताणें इल्लें व्हडल्यान सांगलें म्हाका इल्लें बरें जातें कसो रोसलो आदामक मातयेचो मुदो केलो आनी एक ताणें आकार केलो कोणाचो आकार कोणाचे देवाचे स्वरुपाचो आनी सारक्याचो जावन ताका रोसलो
ताच्या नाकाच्या फुडांत सुरेशपरान श्वास पोंगलो कळले आनी दटो मोठो आदाव जालो आदाव देवान संवसार वसूंक कितले दीस काण गेले 6 दीस ओके हांव खंयचे दीस सकाळी म्हणना पयले दीस सकाळी रसले देवान सांगा पयल्या दिसा तुमी क्रिस्तांव वयगी इल्ले डावट म्हाका चुकोन आयल्यात घेवन आं कळ्ळें उजवाड रसलो पयले ओके निमाणे घाले रसले आं आं मनशां पयले दिसा उजवाड रसलो देवाक कितें दिसलें दुसरे दिसा देवान भुमी आनी आकाश रसली देवाक कितें दिसलें तिसरे दिसा उदकांतली सर मनजाती जिवियां प्राणियां रसली देवाक कितें दिसलें चवथ्या दिसा सर जिनसांची भुमीचेर वृक्षझाडां वनस्पती तांणी रचल्यो देवाक कितें दिसलें आं पंचव्या दिसा सर्व तरांची मनजाती आनी सुकणीं संवजां भुमीचेर रचलीं देवाक कितें दिसलें आं आं 6व्या दिसा देवान मनशाक रचलो आनी देवाक कितें दिसलें आं आं कितें म्हणटात तुमी तुमी कितें म्हणटात तुमी दादले मनीस कोणी आदांक रचलो आदांव रचल्या उपरांत देवाक कितें दिसलें तुमी आदांव सांगा पुरो येवत उलयतात आदां उलयता आं उणेंपण दिसलें गे कोणाचें सांगा ताचें देवाक बरें दिसोंक ना आदांवन एकलो आसचें देवाक बरें दिसोंक ना बळ्या कित्याक तो आदांव मुरचाट पडले बरी आहलो मनीस जाल्यार मनीस येतना उणोवचें कोणें कांय ना एका तळपार बसल्यार कळ्ळें पातोर बसले बरी बसतालो कांय लायफू ना देखून देवाक बेजार जालें देवान चिंतलें आखे सांगातीन रचल्यार बरें कळ्ळें ताणें आनी एक कितें दादल्यार रचूना म्हण संवसार वाडचे चडचे न्ही देखून ताणें चिंतलें आपूण एक रचतलो ताच्यात समाज संपणाची एक स्त्री जावन रचतलो आनी देवान कशें रचलें स्त्री एक आं व्हडल्यान बोर काडली कितलें उदक मेळ्ळें बोर काडली कितली बोर खंयचें उदक मेळ्ळें कितले दिसा 2 दिसांक 3 दिसां कुशीची बोर काडली कोणाच्या म्हजी गी आदांवच्या कुशीची खंयच्या कुशीची दाव्या कुशीची थोड्यांच्या उजव्या कुशीची काडल्या देखून थोडी उजव्या बसल्या आसन दाव्या कुशीची बोर काडली आनी देवान एक रचलें बळ्या एक रचलें कित्याक मातयेची बोर काडूं ना मातयेची आनी एक उदक रचूं ना जर तर आनी एक मातयेचो उदक रचलें जाल्यार ती गदा कोण दोगांय दुसती आहली म्हणून डायन कान लागीं येतेंगी पुरक जातेंगी अयस्कांत आसा अयस्कांत न्ही मॅग्नेट ताका 2 ध्रुव आसा दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव प्लस आनी मायनस पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह न्ही पॉझिटिव्ह हाडल्यार लागीं येता ते उत्तर ध्रुवा लागीं हाडल्यार येता ते पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह हाडल्यार नातल्यार लोटतात फाटी तशेंच पळया एक दादल्याक देवान मातयेचो रचलो स्त्री एक दादल्याच्या आडांत रचलें ती एकामेका आकर्शीत एकामेका पुरक एकामेका लागीं येवचे बरी ताणें केलें आतां ह्या येवेक पळयल्लो आदांव कितें करता बळ्या येदोळ म्हजो उलयनातलो येदोळ म्हजो आसनातलो येदोळ म्हजो डान्स करनातलो आतां वाव कितें म्हणटा वाव म्हज्या मासाचें मास म्हज्या आडाचें आड पयलें लव सॉंग आदावचें पयलें लव सॉंग म्हज्या मासाचें मास म्हज्या आडाचें आड वाव बारी खुशी आदावाक आतां नरातोना इल्ली
ಆ ನರತವನ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿದಾರೆ ಮುನಿದಾರೆ ते तुम्ही तर म्हणा काय म्हणणं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आता या येवेक रचल्या उपरांत देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी एक तांची परीक्षा केली तांकां खंय दवरलें भुमी वैकुंठान दवरलें पळया आतां पळया वो सैतान देवा रचल्ल्या प्रथम मनशांक कशें आपणाचें करता पळया देव कितें म्हणटा आदाम आनी येवेक तुवें त्या रुखाचें फळ खावयेत त्या रुखाचें फळ खावयेत त्या रुखाचें खावयेत ह्या रुखाचें खावयेत पूण ह्या एका रुखाचें फळ खावंक नसो पळया केलें जाल्यार कितें जातल्यात तुमी आ मरतल्यात यू विल डाय तुमी मरतल्यात तुज्या तोटांत विकाचें एक फळ आसा रूख आसा थंय तुज्या भुरग्यांक धाडटा ते आंबे बरीत पळोवंक धाडटा ते पयल्यान तूं रूख कातरून घालतात तूं रूख कातरूंक जायना जाल्यार ताचे बंदोणी वय घालतात न्ही गे सोक्क आनी धाडनात भुरग्यांक कित्याक तें फळ केल्यार मरतात गोत्ता आसा ह्या आदांव की येवेकी गोत्ता आसा हें फळ केल्यार मरतात म्हणलें बे ती बिलकुल वचोंक ना कळ्ळें गे पूण पळय हांगासर एकलो येता कोण 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 गी साप दिया वेळ जालो हां सैतान येता कोणाच्या रुपार येता स्वरूप सैतान गे स्वरूप सैतान न्ही सैतान स्वरूपाच्या रुपार येता पळया स्वरूपाच्या रुपार पयले स्वरूप चलोवन येतालो गे टक 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 कर कळ्ळें हां स्वरूपाच्या रुपार आयलो कोणा लागीं आयलो आं तूं कित्याक आदव लागीं वचोना आदव लागीं गेल्लो जाल्यार बडको काणू आदव डम्म मारतलो काले पळको सांगताय चलताय ना आतां तो ताचे कडेन वचूंक वचना तो गेलो कोणा लागीं आं वचून काले म्हणालो येवे तूं सोबी दिसताय वय गे कोणाक सोबी दिसता बारी खुशी न्ही येवेक बारी खुशी जाली येवे कशी आई बरी आसा कशें लायफ बारी बरें त्या रुखाचें फळ केलें वय कशें आहलें बरें आहलें त्या रुखाचें केलें वय कशें आहलें बरें आहलें त्या रुखाचें केलें वय कशें आहलें बरें आहलें ह्या रुखाचें नाका ना कित्याक तें केल्यार मरता म्हळां कोणें मरता म्हळां देवान बेस्तें मरनात त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरनात त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातात वय गे गोतूच नातलें कोण म्हणटा वय गे गोतूच नातलें त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमकां देवा बरी जाणवा येता वय गोतूच नातलें कोण म्हणटा त्या रुखाचें फळ केल्यार तूं आनकी सोबी जाताय वय गोतूच नातलें त्या रुखाचें फळ केल्यार तुवें आनी मुखार निराशी जायचे म्हण ना संतोष तुका वय गोतूच नातलें कोण म्हणटा येव पळय अशें पुसलायता आनी येव पुगता कळ्ळें तो फळ काडून दिता येवे तूं खाली रुखाक पळय तूं फळ काडनाका तूं खावंक की काय ना रुखा पळय कितल्या बरी फळां पळय कितल्या बरो खाल्ल्यार पळय न्ही गी बारी बरी आंत तूं रुखाच्या लागीं वचून परमळ मात काण गे परमळ तूं आपूण नाका परमळ काण गे कितलो बरो परमळ पळय त्या रुखाच्या फळाचो पळय ह्या रुखाचो पळय ती त्या रुखाचो परमळ पळयता कांय प्रेजन हांगा येता बारी बरो आसा वय कितल्या बरी पळयता तुका तूं कांय नाका तूं खाली आपूड मात कितल्या बरी आसा पळय सॉफ्ट बरी आसात येव आपुडटा तूं आपूड तूं काड कांय नाका काड हातान धर पळय कितलें बरें दिसता येव काडटा हातान धरता पळयता आतां एक घास मार सगळें कांय नाका एक ल्हान कुडको गा सगळें कांय नाका ल्हान कुडको गा टेस्ट पळय कशी आसा म्हूण तूं मेलो जाल्यार तूं मेले हांव तुका जीव करता कांय बी नाका एक घास मारता पळया
तो खाली सांगता मात ताळणी वाटता मात कामां करची कोण आहे पुरा येवेन घास मारले भारी टेस्ट आसा पळयता बरें आसा मू 2 मिनटां राव 2 मिनटां राव ओंक सुरू जाली गी ओंक सुरू जाली गी उदकाडे सुरू जाले गी ना न्ही बरी आसाय मू कांय जायना सगळ्यांका कांय जायना केशें केलें न्ही एक घास खावचे सामा सगळे खावचे का सामा वय की न्ही का हिणें केलें कांय जावना बारी खुशी जाली तुवें केलें मू थंय बसला बळे ताका दी वचून ताका दी म्हळें आतां कालें करचें व्हरून गेली आदांव बसोन आसा एका तळपार आदांव कालें फळ पळयता खंयचें त्या रोग ये म्हज्या जेजू म्हाका नाका तें केल्यार मरतात आनी येव म्हणटा हांवें केलें हांव मरूं ना देव फडकिरो देव फटी मारता देव हें फळ केल्यार आमी देवा बरी जाता म्हूण देवा मोसोर देखून ताणें कांय नजो म्हणलें हांवें केलें कितें तुवें केलें वय हांव कांय ना बा तुवें केलें तुका हांव कांय ना हांव बिलकूल कांय ना म्हणालो कोण आदांव एक राग येयलो आतां कांय नाय गे सत्य कांय नाय मू जायत वस हांव काडटी कोपा आतां हिणें कोपा गेल्यार आनी उलोवचें कोणाडें न्ही हे तूं सांगताय म्हूण कांता तुज्या खातीर खावचें हांवें कळ्ळें मू सैताना खातीर न्ही तुज्या खातीर आनी बावड्यान फळ काडलें आनी घास मारून गिळटना आदांव सरकलें ngत येवेन खावन जाता म्हजो देव गो वतालो बळ्या आदांव साबोंक अवकाश ना गिळटा म्हणटाना आदांव सरकलें कितें केलें येवेन सांगलें येवे कितें केलें सरपान नाडलें बळ्या म्हणजे मोगाचें भाव भयणीनो थंयसर पळय कशें एक ताळणी देवसारान कशें ताळणी हाडली ह्या येवेक आनी येव ताळण्या कशी बुडली आनी कशें हे पातकाक जल्म दिलो पळया पातकाक जल्म दिलो आनी पातकाचें ते एक इनाम जावन ताणें कितें जोड घेतलें मरण पळया तुमी खातल्यात तें फळ केलें जाल्यार तुमी मरतल्यात वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हणला त्या उतरा विरोध केली डायबेटीक आसलेल्या मनशाक डाक्टर म्हणटा मिठाई लड्डू खावंक नजो जिलेबी खावंक नजो दूद काले वते पेडा दूद पेडा खावंक नजो गुलाब जाम खावंक नजो आनी जर तर तूं काशी जाल्यार तूं मरतलोय तें गोत्ता आसून जायते जण गुलाब जाम खावचे आसात दूद पेडा खावचे आसात पळया थाळणी 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 थोडे बोटी पातकाक कारण जाता पातकाक जल्म दिता आनी पातकान आमी पडटा पळया आमकां थाळणी येतात की ना बरे आपूस आंबे पळयल्ले कुडले ताळणी येतात तूं रुकोणासो जावन दी एक जार काडया कोण निनांत न्ही चार काडया कोण निनांत बारी खुशी येतात की ना पूण आमचें मन म्हणत जाल्यार काळीज म्हणत जाल्यार आळे तूं तुजो रूग न्ही तुवें कांय नजो तुवें काड नजो पातक जाता म्हणत जाल्यार आमी ताळणेचेर जैत वेल्ले बरी 120 चलये पळोवन कितें जाता ताळणी येता मोतीक ही म्हजी बायल जाय जे आसले ही म्हजी व्हंकल जाय जे आसले म्हणली ताळणी येता मोती नातली चिंतना येतात पूण त्या चिंतनाक हांवें चिंता मेळयली जाल्यार आनी हांव त्याच चिंतान फुडें गेलो जाल्यार त्या चलयेक आपडूंक त्या चलयेक बलात्कार करूंक कारण जाता कित्याक त्या ताळणेक हांव म्हज्या कुडी भितर ती गर्भस्थ जावंक आनी ती प्रसूव जावंक पातकाक जल्म दिवंक कारण जाता एक सुबीत तरणाट्याक दादल्याक पळयल्ले कुडले जर तर म्हज्या मतीन ते एक नमुनेची चिंतना आयली हो तुजो नवरो जाय जो आसलो हो तुजो फ्रेंड जाय जो आसलो अशें चिंतना आयली आनी त्या चिंतनाक स्पंदन केलें जाल्यार हांव पातकाक जल्म दिवंक कारण जाता पळया ताळण्यो हर एक पोटींग ताळण्यो येतात इस्कालांत ते भुरगीं बरें येताना दुसऱ्यांचे सुबीत पेन नासल्यार लोक काडया म्हणली ताळणी काडया वरया कोणी पळयना ताचे 4-5 पेन ना ते काडल्यार कळना म्हणून गोवाच्या बल्सांतले 100 सुमार नोट आसात तातूंत एक काडया कळना ताका कितें कळटा म्हणून एक नोट काडलो जाल्यार ताळणी काडया म्हणून मम्मीच्या पॉकेटींतले एक 100 रुपये काडया एक 200 रुपये काडया 500 रुपये काडया काड म्हणली ताळणी
त्या ताळणेक हांव बुल्लो जाल्यार न्ही गे धाकटे रान म्हणा तुजें लिवर गेलां सोरो पियेन जो सोरो पियेल्यार तूं मरतलोय म्हूण सांगलां पूण जाल्यार ही वायन शॉपां पळयताना हा सोऱ्याची बाटली पळय अशें यांची हां लो वचून पिये कोणा कळटा कोणा कळना बायले कळना कण्णा कळना म्हणून वचून लो इल्लो पिवून ये जाल्यार ताळणी तो पथकाक कारण जाता पथकाक जल्म दिता तो पथकाक आमी पथकान सांपडटा पथकान ते जावं पुरो ल्हान पथक ते जावं पुरो व्हड पथक ते जावं पुरो महापथक देखून पथकांचे संदर्भ आमी सुकयसे जेजू खंय गेलो पवित्र स्नान खाण घेवन खंय गेलो तो हा खंय गेलो म्हटल्यार सांगल्यार म्हाका बरें खंय गेलो बेलतांगाडी जेजू पवित्र स्नान खाण घेवन जुवां लागचें स्नानीक जुवां लागचें पवित्र स्नान खाण घेवन खंय गेलो हा अरण्याक गेलो व्हेरी गुड अरण्य म्हळ्यार कालें खंयचें रान अरण्य म्हळ्यार रान कन्नडांत अरण्य म्हळ्यार कन्नडांत कोंकणींत रान काडू अरण्य कोंकणींत म्हळ्यार निशब्द जागो अरण्य म्हळ्यार कितें मरुभुमी कितें हा मरुभुमी अरण्य रान आनी मरुभुमी व्यत्यास आसा की ना मरुभुमींत कांय जिवाळो ना मरुभुमींत रूख झाडां ना मरुभुमींत रेंव फातर खांट्या जोडकोट मात कळ्ळें गी मरुभुमींत रानांत पूर आसा उदक आसा वय आसा नळ आसा न्हंय आसा फळ्यां आसा पुरो आसा जेजू मरुभुमी गेलो मागणें करच्याक एकांत सुवात कळ्ळ्या आनी संदर्भार ताणें कितले दीस मागणें केलें 40 दीस कितले दीस उपास केले 40 दीस आनी रात उपास केले ह्या वेळार कोणें ताका नाडलें हा सैतानान ताका नाडलें पळया सैतानान ताका नाडलें भूक लागले वेळार सैतान आयलो म्हणालो तुका भूक लागल्या मू वय मू आमी सोडेपटी जिंजवार रावता न्ही जिंजवार आमचो जिंजवार केदाळ खंयच्या दिसा आमी जिंजवार रावता हा खंयच्या दिसा ये खंयच्या दिसा आमी जिंजवार रावचो उपास करचो रेतीरेचे सोडया उरल्या दिसान सिंधूचो बुधवार मागीर निमाणो शुक्रार आमचो जिंजवार कसो कोणे पुरो जिंजवार आमचो 14 वर्सां वयल्यांनी 60 5 वर्सां सकयल्यांनी जिंजवार हांव कायदो आसा उरलेल्यांनी जाय जाल्यार रावयेत ना जाल्यार ना आमचो जिंजवार कसो सकाळीं व्हडल्या कप्पांत एक कप च्या 4 ब्रेडाचे स्लायस न्ही दनपारां मोदें कांय ना दनपारां घट्ट चटणी आनी पेज गी थोड्यांच्या घरा चटणी आनी पेज थोड्यांच्या घरा मासली कडी आनी शीत घट्ट खावचें थोड्यांच्या घरा पेजेक ताक लोणचें रांदय चटणी घट्ट खावचें भायर येवन तें काडचो अब्बा कशें दनपार जालो कळ्ळें मागीर परतून सांजेर परतून जेवण कोलो कर्माचो उपास दनपारां पोट भरून जेवण सांजेरी पोट भरून सकाळीं ब्रेकफास्ट ना पूण जाल्यार पोट भरून च्या कामां येतले रेगले तशें करता येत ना ल्हान सामसोर आमसोर 2 चपाती केली इल्ले शेकाण गेली बुटी काण गेली दावली दनपार इल्ली बुती अंत जेवली ताच्या बरोबर संजेर येवन परती तांचो दीस पडतो उपास जिंजवार तातूंत काय व्यत्यास आसा आनी ताच्या मदें जिंजवार वताने सकाळीं 8 वरां च्या पिले जाल्यार दनपारां 12 12:30 1 वरां मुसोर मदें गॅप आसा न्हू आंबे पळयतना खाया म्हूण तोरां पळयतना खाया म्हूण काजू पळयतना खाया म्हूण खाण केल्या उपरांत हो आज जिंजवार इवळासूच रावतलें खावन जालें पळया आमचो जिंजवार जावन दी जिजू न्हू 40 दीस फुल्ल उपास केलो जिंजवार केलो भूक लागली ताका पूण तो देवसार आयलो म्हणालो फातर आसुल्ले उंडे करून का तर जेजू कितें म्हणालो
उठल्यान जाप दी आपल्या हुंड्यावरवी मात्र मनीस जियेना हुंड्यावरवी मात्र मनीस जियेना बघा देवाच्या तोंडांतून भायर सरता त्या हरी एका उतरावरवी जियेता पळया हुंड्यावरवी मात्र मनीस जियेना देवाच्या तोंडांतून भायर सरता हरी एका उतरावरवी तो जियेता बतांडा कळले हां मागीर दिवसाचो कापून गेलो आनी म्हणालो तूं ह्या उबार दोंगरांतून सकयल उड उड देवदूत आसा तुजे सेवा करतात तुजे पाय आदळनाशे तुका ते राखतात उड जेजू कितें म्हणालो भुरग्यांची परीक्षा कर बायलेची कर गोवाची कर पण तुझे देवाची परीक्षा करनाका देवदूत माझे पाय धरणीक आदळनाशे हा उकलून दवरूंक ते शकतात देवाची परीक्षा करनाका ताच्या उपरांत व्हरून गेलो पळया खंय उबार दोंगरा व्हरून गेलो आनी म्हणालो पळय हांगा दिसता पळय फालदाने उब्बार आसा सकयल फुल्ल कुलशेकार दिसता पळय सगळे कुडप दिसता पळय सगळें तुमकां दिता तुका दिता एक काम करीचें बागोवन म्हाका तुवें नमस्कार करीचे आतां कितें जेजू गेलो राग येयलो आनी म्हणालो ओ सैतान आतां उलोवंक सोडल्यार म्हज्या माथ्यार बसोवन देखून गेट आवट म्हणालो म्हजे सरसेलो पयस सर सैताना निकळ हांगा म्हणालो वय म्हज्या मगाच्या पळया हरी एक ताळणी येताना आमी ते देवसाराक दवणोवचे प्रयत्न करीचे हरी एक ताळणी येताना ताका पयस करचे प्रयत्न आमी करीचे आमी कशें सोरपान पळय देवसारान पळय एक नाडलें तशें आमी करूंक नसो थोडे फावटी सेल्समॅन येतात आमच्या घरांनी न्ही सेल्समॅन ते कशे ताळणी हाडटात गोत्या ताळणी सेल्समॅन एक पोटी एका घरा सेल्समॅन आयलो सेल्समॅन गोत्ता न्ही तुमकां आदीं ते दाळा कापडां हाडटाले कापडां गोताय कंता पयशे दिवंक मंगळारा येताले थोडे कडेन ब्रेस्तारा येताले थोडे कडेन सोमारा येताले व्हडली पोटली हाडची सुबीत कापडां ही घरा बिडी बांदून कळ्ळें बिडी बांदून गी फुलां करून गी कळ्ळें करून गी पुरा ती पयशे इल्ले जमोवन असली पुरा कापडां काडून घेताली कळ्ळें गे एका घरा सेल्समॅन आयलो ही स्त्री जल झाडून आसली सकाळीं फुडें बायमा दानेगे एड्यात ते सिरे बतो माहिती बडची सिरे बडची दला बडची म्हणाली कपडी नाका कांय नाका आतये तुले मात्र पळोवनच्या घाल नौका आसा तूं हर दुड्डू कर रायची फ्री तुले म्हणालो ही काय म्हणू ना तुका फातले गे म्हणालो तुजी फुटली ही धर म्हणालो दोगांनी फुटली दवरली सकयल सोडयले फुट्टी सोडयतना कितल्यो सुबीत कपडां गोत्ताय चा पिंक येल्लो आनी कहलें कसली आहली तूं आहली गे ती जावंक पुरो ग्रीन ब्लू मागीर पुरो आहली नमुनीची तूं आहली आसता गोत्ता ना म्हाका व्हडली आसा मस्त आहली कपडां भारी खुशी आनी तवळ कुशालेक जायते तवळ ही म्हणाली अळेने गो भितर खाली रिपेरी करता भितर अळेने म्हाका 2 कापडां काणगे येत गी खाल्याक तुका कापडां ती बरी येनात तुका कोडयाळ तो हाडया पर म्हाका कोडयाळ सोंगा हाडया तूं भारी हाडटाय कोडयाळ अब्बा हाडले बरी तूं येताय पळय भारी येदोळ हाडले कोण म्हणटा इस्त्री कोणाक म्हणटा गोवाक कोणा मुखार सेल्समॅना मुखार सेल्समॅन म्हणटा बुडोडची कोरले आनुल्ले म्हणून कळ्ळें गे आतां ताका तो म्हणालो गो आळे सायबिणी तुका ती बरी जायनान ती बरी येनात बरी कापडां हाडया म्हाका वचोंगा उद्द्यावर वचोंगा ते हाडया नाजाल्यार कोडयाळ वचोंगा हाडया ही काल्याक तुका वय बाबा भारी हाडले तुवें कापडां हाडली आनी हांव न्हेसली म्हणाली तांचे मदें झगडें सुरू जालें आतां गोवाक किरी जालें जाय सायबिणी खाणगे तुका जाय जाल्ली खाणगे म्हणाल आब्बा परमिशन मेळ्ळें न्ही मोगान नातल्यार रागान म्हणून मेळ्ळें न्ही परमिशन मेळ्ळें नो प्रॉब्लेम आतां पळयलें पिंक येल्लो ब्लू आनी खंयचें म्हणी तुवें ग्रीन पळयलें आतां तिणें तशें धरलें हेंचें तुजें कोणा लागीं
सेल्समॅन तो बरें दिसना म्हणटाय तो बरें नो रेडी सवन बेटरी ना राग येताले पयले मूड ऑफ आनी परतून कशें दिसता म्हण्यार हां तुजें कापड घे तूं घे म्हणत जाल्यार हां इंजा दोजुंडू इंक हां तुजे दोळ्या कातीक हे पिंक सुपर म्हणालो भारी खुशी जाली एक पिंक एक रेड आनी एक वायट आनी एक हां ग्रीन आसूं तिका ग्रीन म्हळ्यार भारी तुमच्या घरान दोन कपडा आनी दवरपाले हांगा ग्रीन असे 4 कपडा 5 कपडा काण गेली कळ्ळें करेज मासो काळ तो करेज मासो 4 कपडा काण गेली एक खंयचे दिसा एक रामाच्या आयतारा एक निमाणे ब्रेस्तारा एक निमाणे शुक्रारा आनी एक हालेलुयाच्या राती हे बगे होता ते 4 कपडा काण गेली कळ्ळें गे हां आनी भारी खुशी पयशे दिले तो गेलो आतां एका शुक्रार तो त्या दीस एका कुर्सावाट वचूंगा कुर्सावाट दुसऱ्या दिसा शनवार आयतारा रामाचो आयतार कळ्ळें गे आतां गलीचें न्ही देखून काही इल्ली उदकान घालया आनी काडया म्हणून सांगून न्हू तिणें आमसोराक कालें गेलें 4 कपडां एकाच बालदेन घाली इल्लेशें सर्फ घालो दवरली गेली खंय मिसाक कुर्सावाटेक तिका कंडक्ट करूं कुर्सावाट पयले ते सावन 7वें ते पर्यंत तिका कुर्सावाट करता न्ही उडास कोणाचो कापडाचोच पिंक ब्लू रेड आनी खंयचें आं ग्रीन थंत उडास कुर्सावाट जाली रापा घरा येयली आतां कपडां एक धुवन वाऱ्या घालता म्हणाली पळयतना कळ्ळें 4 कपडां सकाळ एकत कोणें मंगोड केलें आं हां सेल्समॅनान पळया गोवा लागीं म्हणाली आनी न्ही कपडां पुरो एकत जाल्या तुका म्हणलें न्ही हांवें तुमकां बायल मनशांक कितलें सांगलें रे पळय तितल्यांत म्हणालो वय म्हणजे मग अशें भाव थोडे पोटी आमकां ताळण्यो येतात ताळण्याक आमी थोडे पोटी बुलता सुकन पडना देखून एणे तेणे पेपरा पळयता न्ही ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದು ಕೊಡಿ ನಾನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ म्हणटात आनी आमी पुरा कांडिता कार्य मणी समेत कांडिता ते कितें करतात अम्मा 1 ग्लास नीर ಕೊಡ್ತೀರಾ 1 ग्लास आनी ते भितर तूं उदक काडून भितर गेली ते भितर तो बरें ಬಂಗಾರ भितर दवरता नकली भायर दवरता आनी तुका दिता वर्सत्तू ಒಳಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ तुका मंगोड करून जालें ಬಂಗಾर व्हरून जालो गेलो खंय गेलो आमकां गोत्तू ना मागीर मांड्या धाडून रडल्या जाता जायना ताळणेचेर जैत व्हरून शिकसय ताळणेचेर जैत व्हरून शिकल्यार पदकांचेर जैत वेल्ले बरीच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमचे हात खंय गेले काल इतले बरे हात वयर येताले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मग अशें भावना भयणीनो पळया आतां पातक जालें पातक आयलें पातक हांवें केलें पातक केल्या उपरांत ताका पर्याय कितें पातक केल्या उपरांत पर्याय कितें आं 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 प्राजीत पातक केल्या उपरांत बोक्षणे मागोवंक एक अवकाश बोक्षणे मागोवंक देखून चिंतून म्हणलें पळया वेळ भरती जालो सर्गीचें राज्य लागीं पावलां तुमची पातकेची न्ही सांडा बरी खबर सतमाना पळया निनिवेचो लोक पतकांत आशिल्लो निनिवेचो हय गे बोक्षणे मागोवंक एक अवकाश बोक्षणे मागोवंक एक अवकाश हय की न्ही पळया पातक आमी केलां पदकांत आमी आसा ती धाकटी पदकां आसात ती व्हडली पदकां आसात ती महापदकां आसात कळ्ळें गी आनी पदकां आमची आसात आमकां एक अवकाश आसा बोक्षाणे मागोवंक निनिवेच्या लोकांक अवकाश करून दिलो कोणें देवान कोणा मुखांतर निनिवेच्या लोकांक देवान एक अवकाश करून दिलो कोणा मुखांत फाऱ्या मुखांत जोना प्रवाद्या मुखांत पळया जोना प्रवाद्या सांगलें देवान तूं निनिवेक वचू थंय त्या लोकांक म्हज्या तर्फेन एक सत्र सांग जोना प्रवादी म्हणलो हेंका पची म्हाका जायना तो लोक भिरांकूळ कठोर लोक पात्रान म्हाका जिवीशी मारीत हांव जायना हांव वचना म्हणलो तो पळून धांवलो दर्यान एक मासव्यार सोडून कळ्ळें कोणाक मांकोड करून धांवलो तो देवाक आनी वारें वादळ आयलें 2 वमत्यो दारी जाली वो उदकान व्हडली थिमिंग लायली बुडक्क गिळ्ळें कोणाक वो माट्या वो पोटात भितर कोणाच्या
हां 3 दीस पोटांत मासलेच्या पोटांत इमसाणेंत गाणींत येत देवा 3 दिसा उपरांत मासली येवन वाक्क ओंकली खंय हो भायर आयलो एब्बे निवळी निवळी पुरा भितर गलीज गलीज दोळ्यांत तोंडांत पुरा मातये मासलेचे इमसाण आनकिटी पुराची आनी चिंतलें आनी हांव पळोवन धांवतलो उदकान पडलो मासलेन गिळ्ळें आनी खंय गेल्यार हांव बाचाव जावं सोना देखून परतून फाटीं देवा लागीं येता हांव येता धाड म्हाका खंय निनिवेक वता वच निनिवेक आयलो आनी तो निनिवेक येवच्या पयलीं ही खबर सगळ्यांनी कळ्ळी तो दर्यान पडलो मासलेन गिळ्ळें 3 दिसा उपरांत मासलेच्या पोटांत भायर आयलो मनीस भिरांकूळ देखून ताचें उतर आयकचें पडटा देखून हो निनिवेच्या लोकांक म्हणालो फकत 40 दीस उरले 40 दीस 40 days 40 दिनां मात्र तुमची जी पातकी जिणी बदलना जाल्यार पातकी जिणी सांडिना जाल्यार वायट जिवितां पाठ करना जाल्यार तुमी नाश जातल्यात कितले दीस 40 पळया एक आपोवणें परिवर्तन जावंक आपोवणें बक्षाणें मागोवंक आपोवणें आतां बक्षाणें मागचें जाल्यार कितें गरज आतां बक्षाणें मागचें न्ही बक्षाणें मागोवंक कितें गरज पळय हांवें तुमकां सांगलें पातक खंयच्या नमुन्याची पातकां कारण ताळणी कोण हाडटा देवसार आनी देवसार ताळणेन बुरल्या वेळार पातक जातो खंयच्या नमुन्याची पातकां परत सांगलें हांवें आतां पातकाच्या तोंड फाटी येजें जाल्यार आमकां बोक्षाणें वाट आतां बोक्षाणें आमी जोडिचेर जाल्यार कितें गरज सामा इल्लो व्हडल्या सांगतात की विकीन जालो वेळ 15 मिनटां कुमसार कुमसार लास्ट प्राजित व्हेरी गुड प्राजित म्हळ्यार काले प्राजित म्हळ्यार एका रितीची दंडवणी मागीर पश्चात्ताप म्हळ्यार पश्चात्ताप रिपेंटन्स पश्चात्ताप गरजेचे पश्चात्ताप आसा जाल्यार तूं तुज्या पातकाची दूख धरताय जाल्यार बक्षाणें मागताय तुका पश्चात्तापच ना थोड्यांक आधुनीक काळार पुरो पोटीत जाल्यात पोटी म्हणलें पश्चात्तापच बघना तांकां पश्चात्ताप भोव गरजेचें पश्चात्ताप देवान आदावाक आनी येवेक रचलें आदावने येवेक देवाक तिरस्कार केलो सैतानाची उतर आयकली देवा विरोध केली पातकाक जल्म दिलो पातकाची शिक्षा जावन मरण तांणी स्विकार केलें पळया आदावन येवेचे पूत कोण कायन आनी आबेल बरो कायन वायट ह्या वायटान बऱ्याक गिळ सोडलें आबेलाक लगड काडलो जिवीश मारलो देवान कायना लागीं विचारलें कायना तुजो भाव आबेल खंय आसा तो कायन कितें म्हणालो हांव कितें म्हज्या भावाचो राखपोली की पळया हांव कितें म्हज्या भावाचो राखपोली की आनी कायनाची संतत वाडली इतली खोटी जाली की देवाक पश्चात्ताप भोगलो पळया देवाक बेजार भोगलें कित्याक मनशाक रचलेल्या पासोत देव सुरसुरलो म्हणटा देवाचें उतर मनशाक रचलेल्या पासोत पळया आदांक रचल्याक देवाक बेजार जालें एक सूर आसा म्हणून पळया आतां येवेक रचल्या उपरांत तो म्हणटा कायनाची संतत वाडल्या उपरांत तो म्हणटा हांवें मनशाक रचून सूख केली सुरसुरलो देव आनी ह्या मनशाक लगड काडून ताणें चिंतलें नोयेच्या काळार बुर्तुगल धाडन पळया पूण जाल्यारय नोयेची संतत वाडली खोटीत जाली सोदोम आनी गोमोरा पावस आयलो लोताचें कुटो मुसलें ते लोताचें कुटोमी खोटेन जालें पातक ताळण्यांत पडचें ताळणेक सांपडचें पातक करचें न्ही पश्चात्ताप भोव गरजेचें देखून पळया पातकाक आनी पश्चात्तापाक भोव
अपूर्वाचें उदाहरण जावन आसा दावीद. दावीद दावीद गोत्ते इस्रायलाचो कितलो राय तो न्ही. इस्रायलाचो पयलो राय कोण फाटी आशिल्ले सांगना म्हळ्यार कोण साऊल राय पयलो राय. इस्रायलाचो दुसरो राय कोण दावीद राय. इस्रायलाचो तिसरो राय कोण सलमाव राय. ओके आतां दावीद राय पळया देवान अभिषिक्त केल्लो देवान सामुएला मुखान मागलेलो राय दावीद. सगळ्या ताच्या जिवितांत ताका झुजां मात्र बंदोणीची सगळीं राष्ट्रां तवळ तवळ झुजां देंवतालीं झुजाक आनी झुजांत झुजांत वो झुजां कन कन तोकोन गेल्लो मनीस. एक दीस पळया एक दीस फिलिस्तीगरा सांगाता झूज जावन आसलें. फिलिस्तीगरा सांगाता झूज जावन आसलें कळ्ळें की. आनी हो राई झुजाक वचूना रावळेरांत आशिल्लो. तो वयल्या माळये शेलार तो वॉक करनाशिल्लो. वॉक करनासतना ताची दिश्ट शेजारच्या एका घरा वता कळ्ळें. थंय एक सोबीत स्त्री नांवन आसली तरणाटी कळ्ळें की. तिचें नांव बेशिबा. आदीं बरें आतांचे बरी बायल टॉयलेटां बरा बाथरुमां बरं आसलें ना न्ही. तट्टी कोत्ता न्ही तुका मोडलाची तट्टी घालून भायर नाणी करना थंय नांवचें आसलें. खंय तट्टी कांय कुंभ जावन गेल्ली कोण ना. राती कोणी पळयना म्हणून ती नाताली. हो राय पळयता म्हणून तिका सोपण पडलें. हो राय पळोवन ये देवा ही सुबीत चली विणगीस नाताना राय पिसो जालो. पळया रायाक ताळणी आयली ताळणी कळ्ळें की. आनी ती बेशिबा बायल उरियाची. उरिया गोत्ता न्ही. उरिया दाविदाच्या सैनाचो एक शिपाई. दाविदाच्या सैनाचो एक शिपाई. वो उरिया थंय झुजता झुजाच्या तळ्या झुजोन आसा. बायल हांगा घरा आसली. वो राई तिची सोबाय पळोवन पिसो जाता आनी नौकरांक आपयता तिका रावळेराक रायान आपयला म्हणून सांग. आनी रायाचे हुकूम रायाचें फॉर्माण देखून थंय वचून सांगल्या वेळार ही रावळेराक येता. रावळेराक येता आनी राई तिचे सांगाता संबंद जोडटा. तिचे सांगाता न्हिदता संभोग करता. एक दीस न्ही 2-3 दीस अशें. आनी खमेण पळया ही बेशिबा गर्भिस्त जाता. हो थंय झुजोन आसा पळया कितले म्हयने तो झुजोन आसा थंय. ही गर्भिस्त जाता आनी ती राया लागीं म्हणटा पळया हांव गर्भिस्त. रायाक इल्लें टेन्शन जाता. आतां रायाक टेन्शन जाता. राय कितें करता राय उरियाक फाटी आपयता. झुजाच्या जाळ्यांतल्यान उरियाक फाटी आपयता. पळया उरियाक फाटी आपयता रावळेराक. आनी सेनाधिपती ताका फाटीं धाडटा रावळेराक. राय तुका आपयता रावळेराक येसय केम. आनी राय बरें जेवण करता. बरें जेवण मास बिरयानी तंदुरी आनी गुरा आनी घट्ट बरो बटली दवरता उरियाक. उरिया घट्ट जेव सोरो पिये खा गम्मत मार. आनी उरिया म्हणटा ना राया मुझे सिपाही थंय झुजोन आसात मरोन आसात आनी हांव गम्मत करूं ना ना तुवें आज जेवीचें गम्मत करी जाय. आनी घट्ट सोरो दिता घट्ट खावंक दिता आनी म्हणटा उरियाक तूं एक काम कर तूं वच आनी तुज्या बायले सांगाता न्हिदे. वच तुज्या घरा वच तुज्या बायले सांगाता न्हिदे. उरिया म्हणटा ना राया बिलकूल हांव तशें करीसो ना. म्हजे शिपाई म्हजे सांगाती थंय झुजोन आसात कश्टार आसात आनी हांव असली कामां हांगासर करीसो ना. रायाक राग येता जोर करता वच म्हणून. वो वचूंक आयकना. एक मांद्रीकण घेता रावळेराच्या कोणशान वोद न्हिदता. रायाचो राग तकले सट्टा. आतां दावीद पळया कश्यो थाळण्यो आनी कश्यो क्रिमिनल करता पळया मायंड. थाळणी हाडली बुल्लो पातक केला. आतां पातकांतलें वाचच्या खातीर पातकांतलें सेव जावच्या खातीर पळया आतां पळया ताची मायंड कित्त मुसो धांवता पळया. खुनी करच्या पर्यंत धांवता पळया. एक क्रिमिनल जाता क्रिमिनल. एक पातक आसलें कशें क्रिमिनल जावन कशें महापातक जाता पळया. आतां दावीद कितें करता पत्र बरयता सेनाधिपतीक आनी म्हणटा फाल्यांच्या झुजांत उरियाक तुवें फूट मुखार धाडिसय. तुमी पुरा फाटीं रावसय. उरियाक तुमी मुखार रावसय तुमी पुरा फाटीं रावसय आनी उरियान फाल्यां मरोसय. कोणाचें फर्माण रायाचें. उरियान फाल्यां मरोसय. आनी हेजो काल जाता
व ते कागद बंद करून पत्र उरयाच्या हातान दिता ताच्या मरणाची डेथ नोट आसा पळय उरयाच्या हातान दिता आनी सेनाधिपती दी म्हणटा उरया संतोशान काडून वता वचून सेनाधिपतीक तें पत्र दिता सेनाधिपती पळयतना कितें रायाचें फर्माण आसा उरयाक मुखार घाल तुमी फाटीं सरा अशें उरयाक तो मुखार घालता आनी ते फाटीं सरतात आनी फिलिस्तीकराच्या तलवारीक उरया मरण पावता ही खबर रायाक मेळटा आनी राय बेतशेबाक आपयता आनी तिचे लागीं लग्न जाता तिका राणी करता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संदर्भार देव मस्त रागार जाता देव मस्त बेजारा जाता खंयगी गोरवां सोरो नासुल्लो बकऱ्यां सोरो नासुल्लो दावीद स्थानमानार बसयले अधिकार दिलो पूण पळया एक कसले पातीक व्यभिचाराचें पातक महापातक घोर पातक कुनियेचें पातक म्हज्या सेवकान दाविदान ना ताणें मरोस देव नातान प्रवादा धाडटा वस दाविदा सांग दाविदाला घेता नातान प्रवादी आनी म्हणटा राया तुज्या साम्राज्यान जें घडलें अशें घडलें एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस आसुल्लो त्या ग्रेस्त मनशाच्या बगलार एक दुबळो सागोळेकार धाकटो मनीस आसुल्लो रैत ग्रेस्त मनशाच्या घरा सैरे आयले सैरे ताच्या लागीं हजारांनी बकरे आसात ताच्या लागीं हजारांनी कुंकडां आसात हजारांनी मनजाती आसात पूण ह्या दुबळ्या मनशाक एकच ल्हान शेळी एकच शेळी ल्हान तो मोगान त्या शेळयेची पोस करतालो जतन करतालो त्या मोगान त्या शेळयेक पळयतालो एक दीस ह्या व्हडल्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा सैरे आयले आनी ताका जेवण करच्याक एक शेळी मारीची आसली पूण ताणें तांच्या आसल्या हजारांतले शेळी ताणें विसरूंक ना ताची दिस्त गेली त्या पापाच्या मनशाच्या हातांत आसलेल्या शेळयेचेर आनी वचून विचारलें तुजी शेळी म्हाका दी आज सैरे आयल्यात म्हाका मास करूंक आसा आनी तो म्हणलो ना दनिया म्हाका दिवंक जाय न्ही मोगाची एकच शेळी म्हाका ती दिवंक जायना म्हाका जाय म्हणलो पूण दोनी आयकूंक ना ताच्या हातांतली शेळी वणकाण गेली आनी मारन निस्तेगन केलें म्हणटाना रागान कडकडलो आनी म्हणून कोण तो मनीस सांग ताका हातांत रावल्यार आपणान ताची गोमटी कातरता कोण तो सांग आनी तवळ नातान प्रवादी म्हणलो तुंतू तो नीच कपटी पत्की गतकी मनीस उरयाच्या बायलेक इकमोतेन अपरसून व्यभिचार करणं उरयाक इकमोतेन जिविशी मारलेलो कठोर नीच देवाच्या मुखार क्रोध असो मनीस तू मरतलोय यू विल डाय स्वस्थ पळया नातान प्रवादीन ताका स्वस्थ सांगलें आनी आतां पळया दाविदाक आपल्या पातका सोडास आयलो पश्चात्ताप भोगलो ताणें प्राजीत सुरू केलें 40 days 40 दीस ताणें मागणे उपास केलो माथ्यार गोबर घालो रायाची मुस्तायकी खाण उडयली गोणी वस्तूरा नेसलो माथ्यार गोबर घालो आनी देवा मुखार सर पडोन उपास करून रुदान करून पश्चात्ताप भोगून ताणें मागणें केलें पळया आनी आज 150 किर्तनां ताणें बरयलीं न्ही 150 किर्तनां बरयता हांव पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता म्हणलो तो पळया ताची पातकाची दुखदर्ची पश्चात्ताप ताच्या पयलें ताणें पातो करूं ना ताच्या उपरांत ताणें पातो करूं ना पळया पश्चात्ताप भोगोन जिणी परिवर्तन करता येयल्या एक पातक्यातय सर्गी सोड संतोष आसा म्हणून ह्या मुखांतर रूज जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सुवार्थ आयकली फस्टने पश्चात्तापाची गरज नाथिल्ल्या नवाय नितिवंता प्रास 99 नितिवंता प्रास पश्चात्ताप भोगून जिणी परिवर्तन करता येयल्या एका पातक्यातय सर्गी चड संतोष आसा म्हळ्यार सत्य देवाचें उतर आमकां दिता पळया देखून पश्चात्ताप भोव गरजेचें पश्चात्ताप ना जाल्यार उडासतोरा तुमी कितलीं कुमसार जाया कळ्ळें गे पश्चात्ताप ना जाल्यार बिलकुल तुमी जिवितांत परिवर्तन जावंक साध्य ना पश्चात्ताप भोव गरजेचें पोरीक चेडूं आयलें सेकंड इयर डिग्रीन शिकोन आसा आवय आपूण आयल्या फादर म्हजें चेडूं इल्लेशें सांगलें आयकना फादर ताजे पासून तूं मागोवंक हांव म्हणालें तेंत
हांवें विचारलें काल जालें ताका ताच्या ह्या दिसांनी बिहेवियर सामाना फादर हांवें म्हळें काल जालें गो सांग गो म्हणें रडलें चू रडलें ताका तें म्हणालें फादर म्हाका कठीण राग म्हाका कोणाकय पळयतना राग येना कोणाकय पळयतना म्हाका कांय जायना मम्मीक पळयल्यार भयंकर राग एक दीस मम्मीक सामा मारलें फादर हांवें मारनोच आसलें मारलें म्हाका मस्त बेजार जाता त्या पासून हांवें म्हजे हात वंटीक मारले हात म्हजे वंटीक मारले हाताक हांवें दाडयलें म्हजी सूख जाली रडलें तें इतलें रडलें हांवें म्हळें जावं दी वण्णी आवयक मारलें आवय तुका बक्षिता तुवें बक्षणें मागलां आवय म्हणटा म्हाका तुजेर कांय दूख ना गो म्हाका तुजेर कांय बेजार ना तूं बरें आसा म्हणून आवयन पुटणून धरलें आनी तें म्हणालें मम्मी म्हजो स्वास आसता पर्यंत आनी मुखार तुजेर हांव हात उखलची ना म्हजो स्वास आसता पर्यंत हांव तुजेर मुखार हात उखलची ना जर तर हात उखल्ले जाल्यार म्हजे दोनूय हात कुडके जावं म्हळ्यार त्या नमुन्याची पश्चाताप तें भोगलां त्या नमुन्यान ती दूख ताणें धरल्या तवळ मात्र जिणी परिवर्तन जावं आनी मुखार तें असलें पातक तें करचें ना आवयक मारचें पातक तें करचें ना थोडे फावटी आमच्या जिवितांत ती थोडे फावटी पातक घडटा पूण जर तर तें पातक म्हूण म्हाका भोगलें हांवें केल्ली सूख म्हूण भोगली जाल्यार जर तर हांव पश्चाताप पावलो ताचें बक्षण हांवें मागलें खरें काळजान आनी मुखार बिलकूल मेल्यार तें पातक हांव करिना खंडीत कळ्ळें म्हज्या पप्पाक हांवें एकटी म्हणलें पप्पान म्हळें म्हाका आळे पुता एक कोळसो उदक काडताय गे म्हळें हांव इस्कालांतान आयलो इस्कालांतान येवन रापा इल्ल्यो बियो हिसून केळोंक जावचें इगर्जे कडेन पप्पा म्हणलो म्हाका एक कोळसो उदक काड पुता उदक घाल म्हणालो हांवें काडल्या उतरां म्हळें तुका कितें हार मारलें घालूंक जायना तूं कुळीस घरा बसून काल करताय म्हळें जोरान हांवें जाप दिली राव रे ते म्हणालो म्हाका हांव पिडचो खंय सिदा केळोंक बरें 1 घंटो 1.5 घंटो केळोन आयलो पप्पाक तें सांगलें उतर मस्त बेजार जालें एक पुतान 8व्या क्लासीच्या पुतान तशें म्हणचें गे एक बापायक ताका मस्त दुखलें जालें हांव खेळोंक गेलो खेळ्ळो फाटीं आयलो हांवें चिंतलें पाप्पान व्हडलें सिरियस काण घेवं ना कळ्ळें व्हडलें हांवें चिंतलें तशें पाप्पान व्हडलें सिरियस काणू ना पाप्पा म्हाका बक्षितलो म्हणून हांव बरें बिंदास खेळोन आयलो बागलां सट्टाना धरलें पाप्पान म्हाका कळ्ळें फुडें खालें म्हळें रे तुवें खालें म्हण राव रे खालें म्हळें सांग सॉरी म्हण हांव म्हणना सॉरी म्हण रे हांव म्हणना म्हळें हांवें पप्पाक राग सोडलो खांडा वाटे थंय त्याच दिसा मायन देंटे हाडचे की आळून देंटे घालता पळय देंटे त्याच दिसा उमळ हाडून दवरल्या तिणें थंयच हात पप्पा दुसरें कांय म्हणो ना देंटोच मेळ्ळो 2 देंटे घाण गेले ते देंट्यान म्हज्या फाटीक व्हडली मार पडयल्या देंटे पिटो जाल्यार हांवें सॉरी म्हणो ना कळ्ळें गी माय आयली हाडूंक मांयक दोन पडले टाबाक्कर देंटे हाडल्याक जाय जमनीन दिलें मांयक पडलें उपरांत बाप्पा मारन पुरो जालें हो सुदर्शो न्ही म्हणालो ताणें चिंतलें व्हडना सोडलें हांव पुगलां घट्ट पुगलां रागान न्हांवंक गेलो न्हांवंक घेताना उंदून उदक फाटीर घालता खांडावटे उलोप घालता न्हय मात्ती कोण सोदी पप्पा म्हणून गळी तेट्टालो रागान कळ्ळें गी आयलो आंबोरी म्हणटाना सकडार बेसा मागलें पप्पाडे मागोंक गोत्तू ना कळ्ळें गी मागीर जेवंक बसलो तारल्यांची गडी त्या दीस तारल्यांची जेवंक बसलो एकलो जेवण आहलो वन्न अडवलें नातलो पप्पा येवन सायडीन बसलो दुखता पता उलपता गे बेजार करनाका दुखल्यार म्हाका बोगशी रागाच्या पोरसा तुका मारलें म्हणलो ताच्यान तो तारलो काण म्हज्या खोपाक गेलो
म्हाका इतलें भोगलें पळया हांवें ताका वायट उलयलो सूख म्हूण म्हणालो हांवें म्हणूना म्हजो अहंकार दाखयलो गर्व दाखयलो ताणें हांव मारलें पण तूं येवन म्हजे लागीं सूख मागता जाल्यार हांवें म्हणें पप्पा सूख जाली आनी मुखार जीव आसता पर्यंत तुका हांव दुखोवचें उलोवन उतर उलोवंक ना वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जर तर पाश्चात्ताप आमी भोगल्या जाल्यार पाश्चात्ताप आमी भोगून आमच्या पातकाची दूख आमी धरता जाल्यार परत आमी तें पातक करिना ना जाल्यार आमकां पाश्चात्ताप ना जाल्यार कित्याक म्हळ्यार तें पातक म्हणून आमकां भोगना पटी मारून तासा जाल्यार तुका तें पातक म्हणून भोगताय पाश्चात्ताप भोगची गरज पडटाय ना तूं सोरित्य करना साई न्ही पोपळां सोर नाडटाय नारळ सोर नाडटाय आदले पटी म्हाका स्त्री मेळ्ळी फादर हांवें 2 नारळ काडले नारळ सोरले पातक जाता की फादर कोणाचें म्हणें दुसऱ्यांचें फादर तुवें कित्याक सोरली न्ही फादर वाटेर पडले हांवें हाडले हांव व्हरनातले दुसरे व्हरतात न्ही फादर हांवें म्हळें दुसरे व्हरता जाल्यार व्हरून दी तें तांचें पातक तुजें पातक तुवें येयल्यार पातकच न्ही फादर हांव व्हरना जाल्यार दुसरे व्हरता जाल्यार दुसरे व्हरून दी कोणूय व्हरून दीत तुका पातक तें पातकच दुसरे व्हरता म्हणून तुवें नारळ हाडचें गी न्ही गे ताच्या बदला कितें करी तुवें तें नारळ काडचें तांच्या कांपाउंडा भितर उडोवचें एक दीस मेळटाना सांगचें हाडे म्हाका 4-5 नारळ मेळ्ळे हांवें उडयले म्हाका 1 नारळ दिताय गे ती तुका 5 नारळ दितात ताच्या बदलाक तुवें सोरून व्हरचें कुमसारान सांगचें कितें फायदो पाश्चात्ताप ना तशें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पातकाची दूख दवरूंक शकना कशें निनिवेच्या लोकांनी पाश्चात्ताप पावली माथ्यार गोबर घालो गोणी वस्तू न्हेसोनो जिणी परिवर्तन केली कशें दाविदान पळया दाविदान माथ्यार गोबर घालो गोणी वस्तू न्हेसलो पाश्चात्ताप पावलो तत्त मापान आमी पाश्चात्ताप पावसे खरेंच मातसो काळ पाश्चात्ताप पावसो काळ हाचे विशांत तुमकां उपरांत हांव सांगतलो देखून इगडी भर दोळे धांपया देवा तावन देवाच्या उपादेसा विरोध वचून केल्ल्या करण्याचें प्रतिफळ जावन आसा पातक हे पातक ताळण्या मुखांतर येवचें ताळणी सैतानान हाडची ह्या तळण्याक आमी बुरल्या वेळार पातकान पडटा पातक आमच्या देवा मदें खंत काडटा तें पातक धाकटें व्हड पातक वा महापातक पूण पातकांत आसलेल्या वेळार आमकां इगस वाट बोगसाणें मागोराची सावन आमी पाटी येवचें बोगसाणें मागच्याक पाश्चात्तापाची गरज आसा पाश्चात्ताप आमी भोगशे जाल्यार तें पातक म्हूण आमकां कळस पाश्चात्ताप भोगून देवाचो वय फाटी आयिल्ल्यान सर्गीच्या राजान चड संतोश आसा वेचीक पूत पाश्चात्ताप पावलो बोगसाणें मागलें आपल्या बापा सयी फाटी आयलो घरांत संतोश कुटुंबांत संतोश जालो सर्गीच्या राजान संतोश जालो तसलेच एक परिवर्तनाचें जिवीत म्हजें जावच्याक सोमी म्हाका आदार करपा दी म्हूण मागया आमेन देवा तावना चड पयसरलो आतां हांव फाटी येता पातकाच्या वाटांनी सोडलो सुम्याहार पाटी येता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ओके चलो आता मी साग आम्ही ऐकली जातो बापा समोर सर्व आम्ही एकताय झाल्या भक्तीन आणि माना उतारते ऐकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना या गव्यास एकाच तळ्यात उल्हासून प्रिय देवा गीता गायनाने अर्घां दिव्या ताणे केल्ल्या स्वरूपकारा
यागव्या एकाच ताळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्का दिव्या ठाणे केल्या स्वरूपकारा बापूत पवित्रज्ञाच्या एकतारा घडला परम संस्कार पदकाची ओळखून जाव्या मी ताया देवी सर्गी जेवणा या गाव्या सर्वेका माळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्धा दिव्या ठाणे केल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोवे असो क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो भावांनो भयणीनो युवा जणांनो आज तुम्ही व्हड संख्येन हांगासर आयल्यात ह्या संदर्भार एमिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर हांव भेटयतां भक्तीन एमिसाचें बलिदान भेटयता ह्या वांटेली जाता तांचे खातीर तांचे इराद्या खातीर ते सांवा खातीर विशेश करून एमिसाचें बलिदान हांव भेटयतां भवत्तान तुमी मागा वायट केलां जाल्यार पश्चात्ताप पावा बोक्षणे मागा परत पश्चात्ताप पावुल्ले पातक तुमी करूंक वचनाकात खंडीत देव तुमकां आदार करपा दितलो असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण मागया एक घडी दोळे धांपया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया जायते पोटी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी दूख धरता आमी बक्षणे मागता पूण आमी पश्चात्ताप पावना निजायकी आमी रडोवन ताचे बक्षणे मागना देखून तें परत परत आमी पातक करता त्या पासून सौम्यालकचें बक्षणे मागया मोगाळो जेजू तुजें उतर आमकां जिवीत परिवर्तन करूंक आदार दिता पूण त्या उतराचो तिरस्कार केल्लो आसा पश्चात्ताप पावून बक्षणे मागोवन म्हणटा व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय दिवसार दिसपट्टे आमकां ताळण्यो हाडटा नाडटा पूण ताका आमी धांवडयनासतना ताचेर जैत वरिनासतना ताळणेक सांपडल्ले आसा पातकाक जल्म दिल्लो आसा ह्या मुखांत तुजें तन पयस केल्लें आसा पश्चात्तापून बक्षणे मागून म्हणटा व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय पश्चात्ताप पावन आसतना जायते फावटी आमी बक्षणे मागले आसा खुमसार जाल्ले आसा ह्या मुखांतर आमी परिवर्तन जायनासतना परत परत त्या सुपातकान पडलेले आसा ह्या मुखांत तुका आमी धोको दिल्लो आसा पश्चात्ताप पावता सोम्या बक्षणे मागोवन म्हणटा व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया एक घडी दोळे धांपया आमच्या घर सांगती ते सांग खातीर जिरेद्या खातीर जिरे दोन ह्या रितीन आयल्या हांव ताचे खातीर आमी मागया सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ दयाळ बापा तुझ्या पवित्र सभे सदां काळ तुझ्या काकुळतीन सांबाळ मनीस इतलो अस्कत की तुझ्या विणेत तो पडता देखून तुमचो आमकां वायटा विघ्नांतली निवार
आणि तारणाच्या वाटेन सोलोंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तू करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवतेच्या पुस्तकांतले बसाव. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचे उतार ऐका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिका, न्यायनीत सोदा, कश्टातल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरेस्पोर. तुमची पातकां तांबडी लाल आसल्यारी ती हिमा बरी धवी जातली. ती रक्तवर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसा जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तरवार तुमकां ग्रास येतली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपली साल समकन सरकी कन्न घेतल्यांक देवाची सोडवून हांव दाखयतलो. आपली साल समकन सरकी कन्न घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या याज्ञा विशयेन कसली सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतल्यो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हेणांतले बकडे म्हाका नाकात. श्लोक. आपली साल समकन सरकी कन्न घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवाता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. श्लोक. आपली साल समकन सारकी कन्न घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असली तुजी कर्तवां आसता हांव वगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिनवसण्याचे यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकन सरकी कन्न घेता ताका देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपली साल समकन सारकी कन्न घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. तुमची स्वरूपातकां तुमचे तंग उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पो. एक नवें काळीज आनी एक मन तुमचे तैर आसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. सर्वेस्परा तुझे सुवर्तमान प्रगट करू म्हजे वंटांनी काळीज तुम पवित्र. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. जेजू लोकांच्या समय लागीं आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो. शास्त्री आनी फरीजी मोइजेचे बसकेर बसून आसात देखून ते तुमकां सांगतात ते सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा. पूण ते करता तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवंक तांकां नातले बरें बांदून मनशाच्या कांदार ते सोडयतात. पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून आलयनात. सर्व आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावळ्यांक
बांधलेल्यो इसणारी उतरांच्यो सामड्या पाट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या अंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी शिरोगांत सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटेसलान लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीच खुशी. पण तुमकां कोणी राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सरकार. मिस्त्री म्हणून तुमकां कोणीय म्हणचें नाका, तुमचो मिस्त्री एकलोच क्रिस्त तुमचे भितरलो, जो कोण चड व्हरतो आनी ताणें तुमचो साकोर जायसी. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. एक 2 मिनटां बसया. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो भाव भयणीनो, पश्चात्ताप बघून परिवर्तन करतल्या, जिनी परिवर्तन करतल्या एका मनशा थंय कितलो संतोश जाता म्हळ्यार एक गडीत अशें आसा. एका बापायक तेगा भुरगीं 2 जाण चले 1 चली. क्रिस्त कुटुंबाची बापाय आनी आवय भुरगीं भायर आसलीं मस्त वर्सां. भुरग्यांक शिकपाक गांवांत बऱ्या कॉलेजीक गेले, तीं भायर रावलीं, भुरगीं बरीं शिकलीं. उपरांत पुढे जाता रिटायर जावन गांवांत आयलीं. व्हडलो पूत ताचें इंजिनियरींग करना, ताचे उपरांत मास्टर्स करना, बेंगलोरांत एका कामाक लागलो. पूण ताका वायट फ्रेंड्सांची इश्टा गजाली आनी तो जुगारी खेळोंक, क्लबाक पब्बांक वचून पार्टी करूंक लागलो. आमाली जालो तो, आनी इतलो आमाली जालो कुटुंबांत व्हडलो पूतूच एक टेन्शन जालें. हे संदर्भार कोणीय तांकां म्हळें, ह्या पुताक तुमी काजर केलें जाल्यार तो सुदरत म्हणून. अशें ताका चिडूंक पळयलें. क्रिस्त कुटुंब नवाडी कुटुंब आनी वय बरो शिकिल्लो, पळोवंक सुबीत बरो आसा, बरें चिडूंक ताका मेळ्ळें, बरें चिडूंक ताका मेळ्ळें शिकलें. आनी काजर जालो, पूण काजर जालो मात्र जिवीत बदलूंक ना, तसोच तो उरलो. काजर जाल्ल्या सुरवेरेस पतीने गर्भ रावलो, गर्भस्थीन जाली. गर्भस्थीन जाल्ल्या पतीनेक माय मावांनी ताची सेवा केली. देरान आनी नंडेन म्हळ्यार न्हवऱ्याच्या व्हंकलेन, भयणीन आनी भावान सांगात दिलो. बरें तें आसलें, म्हळ्यार मावासो मायसो बरो मोग मेळटालो, देरासो मोग आनी नंडेसो मोग अशें पुरो मेळटालो. पूण हो मात्र सुदरोंक ना. कितलोय मोग मेळों दी, घोवसो मोग मेळना जाल्यार एका व्हंकलेक न्ही गे, घोवाचें जिवीत बरें ना जाल्यार समाधान आसता तें रडोनूच आसलें. कुळारा बायंटीक पावूंक आसा न्ही, काल म्हणटात कुरवारी धाडूंक आनी पुरो आसा. पूण आमची आशा आसली ह्याच घरा ताणें प्रसूत जायसी देखून ताणी बायंटीक धाडूं ना, हांगात दवरलें. राती हाका येणो आयलो. येणो येवचे दीस वो ना, वो खंय जुगारीक गेल्लो मनीस नांतना 3 दीस नांतना खंय गेला म्हूण गोतूच ना, सांगूंक ना. फोन केल्यार फोनय काडना, फोन स्विच ऑफ, खंय गेला म्हूण गोतू ना. वस्तू सोदना केली, खंय गेला म्हूण गोतू ना. राती येणो आयलो, हाका एडमीट केला आस्पत्रेक. थंय चेरको भुरगो जल्मलो, वो ना, बापूय ना. उपरांत दुसरे सकाळीं आयलो. सकाळीं येताना केस पुरा पिसांतूर जाल्ले बरी, शर्ट इल्लेशें मेळिल्लें, तेंत घालून आयला. वो आयलो,
येता आसतना भावान म्हळें दट्टो तूं डॅडी जालाय तुका चिरको भुरगो जाला हुनी काल बाळां जाल्या भितर गेलो नालो बाय सरलो आस्पत्रेक गेलो बायलेक पळोवंक भुरग्याक पळोवंक गेलो आस्पत्रेक गेल्या वेळार आवयचे कुशीन नासलेल्या धाकट्याक भुरग्याक तो आपडूंक गेलो उखलूंक आनी ते व्हड बायल म्हणाली डोंट टच काय म्हणाली डोंट टच आपट नाका जागृत तुज्या त्या मेळ्या हातांनी म्हज्या भुरग्याक आपड नसो तुज्या त्या हातांनी म्हज्या भुरग्याक आपड नसो ताणी तुजे बरी जावचें नाका डोंट टच तितल्यान तो म्हणाला हाका मांड्या मारले बरी जालें पोतेंत गोवन फाटी आयलो घरा आयलो कोन्नाडे उलोवंक ना भितर गेलो सुटकेस बॅग काण गेले बायसन गेलो खंय गेला म्हणून तो कोणाडे उलोवंक ना गेलो सीदा 3 दीस उपरांत फोन करता हांव बेंगलोर आसा हांव परत म्हज्या पयल्यांच्या कंपनी कामाक लागला हांव म्हजी सोदना करनाकात चिंता करनाकात म्हणालो हे म्हजे नंबर गरज पडल्यार कॉन्टॅक्ट करा 1 म्हयनो गेलो हाका इतलें दुखलें तें उतर तो पश्चात्तापावलो ताणें रुदान केलें रडणें केलें बायलेचो मोग करनातल्या खातीर बायले सांगातिनातल्या खातीर निमाण्या आठवेट्याच्या ओडयेच्या त्या येण्याच्या वेळार सांगातिनातल्या खातीर पश्चात्तापावलो तो बेजबाबदारीच्या जिविता विशयान पश्चात्तापावलो ताच्या मेळेपणाच्या जिविता विशयान पश्चात्तापावलो ताच्या खोटेपणाच्या जिविता विशयान पश्चात्तापावलो तो रुदान केलें ताणें रुदान केलें बेंगलोर एकलोच सगळे इश्टांची सोय सोडली इश्टकाची सळवळ सोडली पिवणें सोडलें परत कंपनी कामाक लागलो कसो पयलीं आसलो तसोच तसो जालो 40 दीस परतच भुरग्याक ओल लावंक म्हणून बापायन फोन केलें रे पुता 40 दीस जाले तूं येताय गे आनी तो म्हणलो डॅडी म्हाका आनी 1 म्हयनो जायच तुमकां ओल लावंक ते तुमकां राखोवंक नाका जाल्यार तुमी ओल लावीत पूण म्हाका सुदरोवंक आनी थोडो टायम जायच हांव परत येतलो तुज्या पयलींच्या पुता बरी हांव रावतलो पूण म्हाका इल्लो वेळ जाय तुमकां 40 दिसांनीच ओलायचें जाल्यार म्हजें कांय अभ्यंतर ना तुमी दिवयेत बापायन सुने लागीं सांगलें पुता म्हजो पूत बरो जाल्लो बरी दिसता ताणें थोडे वेळ विचारला आमी रावया गे रावया ताणें बदलचें ताणें परिवर्तन जायचें आमी रावया म्हणाली आनी 58 म्हळ्यार 2 म्हयन्याक 16 58 डेज जाताना ताणी बापायन पुतान फोन केलें हांव आयतो आसा एक बापोय सावन एक पती सावन बापोय सावन पुताक स्विकार करूंक एक पती सावन पतीने स्विकार करूंक तयार आसा बाप्पा तुमी खंयच्या दिसा डेट दवरतात हांव येता म्हणालो आनी त्या दिसा ओला दिसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो त्या कुटुंबांत 2 संभ्रम 2 संतोश दोडो बापूय म्हणटा म्हजो पूत मेल्लो जिवंत जाला आज 2 दुसरे फावटी जल्माला तो तो संतोष ताच्या संतोषाक तड ना गड ना पूत मस्त पयलेच्याकी बरो जाला तो बरो जाला समाधानी संतुश्ट तृप्तेसो आनी सुट घालून बारसो बी दिसतलो तो परिवर्तन आनी पत्नीक विचारल्यार ते म्हणटा आज म्हाका पुती जल्माला पती जल्माला म्हणटा ते पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी पळया ओन्ली पश्चात्ताप रिपेंटन्स गरजेचें देखून पळया डोंट टच म्हणलें एक उतर ताचें जिवीत परिवर्तन करूंक लागलें पळय तसलेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत परिवर्तन करूंक शकता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सिंधीच्या बुधवारा आमी माथ्यार गोबर घालता न्ही तो संकेत कितें हां आमी प्राजितात सुरू केला प्राजित दंडवणीचो काळ सुरू केला आमच्या जिविती परिवर्तनाचो काळ पश्चात्ताप पावतले आमी
बोक्षणे मागतले हांव नवें जिवीत जियेतले हांव म्हणलो संकेत. पूण घरा गेले हांव बरें करून शवरान नाले हांव आनी गोबर आपणे बरो करून शाम्पू घालून त्या दीस धुवन काडलो. कळ्ळें. सिंधीच्या बुधवाराक निर्धार केलो 40 दीस मांस ना मसली ना सोरो ना तरकारी मात 40 दिसां पुलाव मळना निचव. कळ्ळें. पुरा निचव केले. आनी पयलो बुधवार गेलो, पयलो शुक्रार आयलो, दुसरो शुक्रार आयलो आनी कितले उरल्यात बा अब्बा मासलेचो परमळ येताना पोटान उडी येतात, गांठ कांठळ्ळ्या, मासली कांय नासतना जायना आनी कितले हप्ते उरले तेतले गेलचे. सिंधीचो बुधवार आयलो, निमाणो ब्रेस्तार आयलो, अब्बा एक दीस उरलो अब्बा फाल्यां. निमाणो शुक्रार आयलो, अब्बा जालें आनी फाल्यां लास्ट. आनी आलेलुयाची शनिवार आयलो, सकाळीं काडगाडीनातले सीदे सिलोनाक गेले, काडगाडले न्ही काडगाडले. स्त्रियो ब्युटी पार्लर गेले, पुरा मेकअप गिपअप केले. कळ्ळें गी. अंगाई पुरा केले. दादले मनीस केस काडले आनी दोयारला केस काळे गेले, ट्रिम केले. तेन दोन सीदा खंय गेले, दुकरा मासाच्या अंगडी गेले. 4 किलो मांस अर्शें 2 किलो म्हळ्यार एका म्हयन्याचें कांयचें न्हय. एका म्हयन्याक 4 किलो दुकरा मांस काण गेले आनी सीदा वायन शॉपाक गेले. 2 बोटली सोरो काण गेले म्हळ्यार 2 बोटली. सगळ्या निमाणे सिंधीच्या बुधवारा तावन निमाणे शुक्रार पर्यंत वाडनी असल पुरा करना काय आतां. हां थंय गेले, ताका सोडा काण गेलो आनी गालें काण गेले, आयले घरा. कळ्ळें गो. बरें रांदीचे आज बरें करचें. पेस्त जाल्लें पाद्र्या लांब कितले हांव गुत्तू ना मीस, पूण मोठे करून सांगया जाल्लेंत उजवाडता मसो पार्टीत पार्टी, कोहली पार्टी. निमाण्या आज सिंधीच्या बुधवारा सोडून हांव पळय ते वाडी सुमेत एकत्र राती खाली पुरा बोगोस सोम्या बोगोस. पयले बोगोस सोम्या पातका मोजी बोगोस न्हय, आतां बोगोस सोम्या उरलें फुगलें बोगोस सोम्या. कितें फायदो? हां कितलीं वर्सां जालीं तुमकां पळया. थोड्यांक 25, थोड्यांक 60, थोड्यांक 70, थोड्यांक 80 वर्सां जालीं, थोड्यांक 17-18 वर्सां जालीं. कितले सिंधीचे बुधवार तुमच्या जिवितांत आयल्यात? कितले निमाणे ब्रेस्तार आयल्यात, निमाणे शुक्रार आयल्यात, कितलीं पास्कांची बेस्तां आयल्यात, कितले बोटी माथ्यार गोबर घाला. आयक मनशा तूं जावन आसाय धुळीक तूं पाटी वेतलोय. हां वय आमेन म्हणटा हांव. हां कितली गोबर घाल्या, कितले बोटी गोबर घालून आल्या आमी. कितले बोटी सिंधीचे बुधवार आयल्यात, निमाणो शुक्रार आयला, पास्कांचो आयतार आयला. आमी बदल्ल्या गी तेंत जिवीत. कळ्ळें. सिंधीच्या बुधवारात हांव न्हू निमाण्या शुक्रार म्हणसा इल्लो नाटक, फुलांनांत नाटक, मास कांय नाटक, मासली कांय नाटक, सोरो पियेना नाटक, तितलेंत. मागीर परतून सेम नाय बाला डोंको. कळ्ळें. पेट्याची चिमटी वांगडी न्ही. कळ्ळें. एक दीस नीट करच्या खातीर एकल्या म्हणलें गे त्या चिमटेंत नळी रिगेचे म्हूण आनी 40 दीस दवरचे म्हणी नळी. हां दवरली. पेट्याची चिमटी नीट PVC पायप रिगेलो पळय नीट 40 दीस तशी सोडली. पेटो खंय येताली चिमटी नीट. कळ्ळें गे. 40 दीस जाल्या उपरांत म्हणलें गे आनी नीटारली काड म्हूण. काडटाना परतून वांगडीत. सिंधीच्या बुधवारा आमी माथ्यार गोबर घालतना चिमटेक नळी रिगोवची. कळ्ळें. आमच्या चिमटेक नळी प्लास्टिकाची. कळ्ळें. खंय म्हणसर आसता ती? हां 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 निमाण्या शुक्रारा म्हणसर आसता, आलेलुयाच्या शनिवारा म्हणसर आसता. पास्कांच्या राती काडून सोडची परतून डिंगमा. कितें फायदो? व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. काय फायदो ना. हांव मस्त रितीर एकलो म्हणलो म्हाका रितीर दिता. फादर तुमी कितल्यो रितीर दिल्यात फादर? हांवें म्हणलें म्हाका गुतू ना साहेब, खंडापाटी दिल्यात. कितली बिसां सांगल्यांत? खंडापाटी सांगल्यांत. कितली सांगा फादर? म्हाका गुतू ना साहेब, लेख ना. कितले शर्माव दिल्यात? खंडापाटी दिल्यात, मस्त दिल्यात म्हणे. कितली नोवेनां केल्यात तुमी? हां मस्त केल्यांत म्हणे. तुमी खंडापाटी नोवेनां केल्यांत, खंडापाटी मी सांगल्यात, खंडापाटी रितीर केल्यात, तुमकां तर लेख ना. पूण कोणी म्हणी बदलल्यात गी फादर. हां कोणी म्हणी बदलल्यात गी, कोणी म्हणी चेंज जाल्यात गी. तें सवाल. आमी आयकता, रितीऱ्यो करता, करेज्म करता, दंडवणी करता, पुरा करता, उपास करता, पूण पश्चात्तापासागी पश्चात्ताप बगोवन पत्काची दुखदर जिवीत परिवर्तन केलां गी. तें सवाल. तें सवाल.
ते गावा म्हळें रे तेरेक सुमार जण येता साहेब 500-600 जाणां येतात पूण पुरा परिवर्तन जायचें म्हणना न्ही म्हणजे रितीन एक दोगां परिवर्तन जाल्यार संतोष 5 जाणां परिवर्तन जाल्यार संतोष. देवाचें उतर कितें म्हणटा पश्चात्तापाची गरज नातल्या नवाय नवनितीवंतां प्रास पश्चात्ताप बघून जिणी परिवर्तन करतल्या एका पातक्यात सर्गी चड संतोष आसा. म्हज्या रितीरेंत एका फिरगती एकलो परिवर्तन जाल्यार म्हजी रितीर सार्थक पूण तुमची रितीर उरना म्हाका. देखून म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो आमी पश्चात्तापाव जाय. म्हणजे पात्र कितें म्हणून ओळखून घे जाय आनी जिणी परिवर्तन केलें जाल्यार सर्गी चड संतोष जातलो आनी सर्गी संतोष दिवच्या खातीर आमी परिवर्तन जावची गरज आसा. म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो असली कृपा प्रती रितीन आमी मागया. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशेन आमची काळजां मेळ्ळी. उदारपणां दिलो तो म्हाका तुजे लागीं पातकी निर्भागी गे म्हाका तुजे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेव मानतात असलें साव म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घे. बोदयाळ बापा आमच्या देवा ह्या बलिदानावर प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारीक कोटेपणांतले आमकां धुवन काड आनी पास्क परबेच्या समयार सर्गींची देणी घेवंक आमकां पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वाकणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीट केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय सर्गी तुका
जय 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 भूसर्गी तुका जय. मुगल भाऊ बहिणीनो सगळ्यांमध्ये बेगालिया बहु पवित्र घडी आम्ही संभ्रमताव. या संदर्भात सगळे आमचे पातके जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ता समर्पण देऊया. एक पश्चात्तापाचे काळीज वृथा करूंक जिनी परिवर्तन करूंक जर तर वाईट म्हणजे सवय म्हणजे ते आसा पत्का करण जावची सवय आसा त्या वतन पयसरची सवय आसा ती सम्यक समर्पण देऊया आणि त्याची बक्षणे मागून एक नवे जिवीत जिवंक कृपा मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. ते स्प्री जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यांनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी स्थगत येदन तरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागे मजूजाय बागे धर्मदूता आनी सर्व घडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखात आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची अजनामधीन दवन जिविताचे परिवर्तन करून एक नवी जिवीत जीवनच्या इराद्यान देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमीन शिकलेले मागणे आमच्या हातोबारया दोळे दांपया भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे रासन काय तुझे खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची असलेल्या आमचिता तशी आमची पातकां बोगस नेमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दय करून हे जिवितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुंदर राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशा अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमचे त्यांनी रास वर्स येताय ससनाच्या ससना
आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. माय मग सुगुर्तू जाऊन एकामेकाक विश्रांती दिली. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समय क्रिस्त जेव्हा जेव्हा बापाच्या गोष्टी पळय तुम्ही असा करा संसार तुम्ही जिवीत दिले हे तुझे बुपू विधी कुडी रक्ता अरबी सर म्हज्या कटेपणांतलो सर्व वायटांतलो म्हाका निवार. सदांच तुज्या ज्ञा बळो म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळो वेगळो सोडून कितें म्हाका निर्मेण कर. आमी दिंबी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी समेस्त तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली. पत्की जी निसंडा बरी खबर सतमाना सर्गींचें राज्य तुमचें जावन आसा म्हणलो उलो दिल्ली हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. म्हजो गवळी काय ना उणी म्हाका तरणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी काय ना उणी म्हाका तरणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. कनवळे आमच्या भूमोगाळ बापा तुझ्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केलें ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडुका. एक 10 मिनटां भर सोम्या संगी करसिया आनी ह्या वेळार तुमच्या खातीर तुमच्या सुटके खातीर आनी प्रितीरितीन तुमच्या भलायके खातीर हांव विशेश करून मागतलो. सोम्याची कृपा शांती समाधान संतोश तुमचो जातलो. भक्तीन ह्या आराधनान वांटेली जावया आनी आराधनाचें गीत आमी गावया. तें बी घालया. तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें कोठें. तुंस म्हजो आसरो सोम्या तुंस म्हजें कोठें. तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें कोठें तुंस म्हजो कोरोहीस तुंस म्हजो देव. सगळीं सांगात तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें कोठें तुंस म्हजें कोठें तुंस म्हजो कोहीस तुंस म्हजो देव. आराधन करता
सगळ्या कर्जां मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितां सेवा हांव करता म्हज्या सर्वसां हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो वैस तूंच म्हजो वैस तूंच म्हजी सकाळ म्हजो आनी तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो देव आराधन कोत्ता सौम्या आराधन करता सगळ्या काळजां सगळ्या काळजां मुखामळ सोदता कामळ सोदता म्हज्या जिवितां जिवितां सेवा हांव करता सौम्या सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वां तुझ्या सर्वस्वां हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार तुका आसा आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक तुका वाखाणूंक तुजी कृपा मागूंक हांव तयार आसा सौम्या तुजे सेवेर रावूंक पक्काची दूख धरूंक पश्चाताप पावून जिणी परिवर्तन करूंक हांव तयार आसा जेजू जेजू Jesus I'm ready here I am Lord हांव तयार आसा here I am जेजू to serve you to adore you to worship to repent हांव to be with you Lord जेजू हांव तयार आसा Hallelujah, Hallelujah सुमिया विधीर तूं आसाय उंड्या रुपार तूं आसाय म्हज्या काळजान तूं आसाय म्हज्या जिवितान तूं आसाय तुका हांव आराधन करता तुजी स्तुती करता तुका वखणटा आनी म्हणटा अर्गान तुका सुमिया जेजू वर्गांत तुका सुमिया जेजू अगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड खुशी आमी इगडी भर सुमिया पळया बरे इगडी भर सुमिया पळया मगळ भावना भयणीनो पदका विशयांत आमी आयकलें पश्चात्तापा जाकेवाक सुमयान कशें बक्षिलें पश्चात्तापा कित्याक जाकेव ताचे सगळे जिवितांत ताणें केल्ल्या पदकाची ताणें दूख धरली पश्चात्ताप पगलो आनी म्हणालो सुमया कोणाक हांवें नुकसान केलां दावणट्यांनी पाटी दितून ती प्रद्वारी स्त्री पातकी स्त्री सिमा फरीज वर्षा घरा जेजू जेवणाक गेल्ल्या वेळार आयली पळया रडली पांयांक दुखांनी पांय भिजयले केंसांनी पुसले पांय घुमू दिलो सुगंध द्रव्य मागले पश्चात्ताप पश्चात्ताप पश्चात्तापाची गरज आसा तुवें आवयचेर केल्ल्या पदकाची
पुतान बापायचेर केल्ल्या पथकांची दुखदरची गरज आसा. आवय बापायनी भुरग्यांच्या विरोध केल्ल्या पथकाची दुखदरची गरज आसा. मायन सुनेचेर केल्ल्या पथकांची दुखदरची गरज आसा. सुनेन मायनचेर केल्ल्या पथकाची दुखदरची गरज आसा. बैलेन गवान बैलेचेर केल्ल्या पथकांची दुखदरची गरज आसा. गरज आसा. नाजाल्यार जिवीत शून्य शून्य. हे घडी बरदोळे तांपी आमी तुमची पथकां तुमकां कळीत आसात. उक्त्यान सांग जाय म्हणना, पण सोम्या लागीं बक्षणे मागची गरज आसा. पश्चात्तापावची गरज आसा. आमी केल्ले हर एक पथक सोमी जाणा देखून सोमी लागीं माग्या. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬೇಸರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು ಮನವ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು ಮನವ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ನಾನಂಬಿದವರ ದ್ರೋಹಗಳು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿರಿದ ಗಾಯಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ನಾ ಬೆಳೆಸಿದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೆಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ತುಳಿದು ಹೋದರೆಂದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮನವು ಅಳುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ. ಹೃದಯವ ಚುಚ್ಚುವ ಮಾತುಗಳು, ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು, ಸಾಲಾರದೆ ಮನವು ನೊಂದಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು शक्ती नीडिरी. सम्या आमचे पातक ओळखून घेता हांव सम्या. वेळ ऐन वेळ पदकाची दुखदरची बक्षणे मागचे पश्चात्तापावन पदकी जिविता पाठ कर हे नवे जिवीत जिवंक अवकाश मागची घडी सम्या. आमचेर काकूळट दाखय, दया दाखय सम्या. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, म्हण माग. मगळ भाव भयणीनो, आमचे समर्पण करया हे वखदां
सुमी म्हणटा कश्ट दिल्ल्यानो येया वजन तें म्हाका दिया दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपांत म्हज्या इकडी बरमती कूड आसडा तुमची कुडीन तुमकां खंय दूख आसा खंय पिडा आसा कुडीचो विसवो खंयचो सारको काम करना हांगासर असलेल्यांक 6 जाणांक काळजाची पिडा आसा 5 जाणांक हांगासर असलेल्यांक कॅन्सर आसा हांगासर असलेल्यांक सुमार 60 जाणांक BP चड आसा डायबेटीक आसा कोलेस्ट्रॉल आसा 14 जाणांक युटरसाचे समस्या आसात जायत्यांच्या जाणांत मतीक समाधान ना हांगासर टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा 6 जाणांक सैरिकेची एक आशा आसा काजार जिवीची अशी बरी सैरीक मेळची तेका जाणांक भुरग्याच्या देण्याची वरती आशा आसा 6 जाणांच्या कुटुंबान समाधान ना आनी जायती जाणां हांगासर आसात विविध समस्यांक बली जाल्ली उडास काडा तुमची भुरगीं हांगासर आसात थोडी येवंक नात थोडी पूत थोडे धुवो सांगले आयकनात मोबायलाची गुलाम जाल्यान शिकनात परगांवांत आसात काम करता थोड्यांचें काम कश्टार आसा जिणेंत कश्ट जावं सुमया देखून तुजी कृपा मागता जिणेंत हांव कश्ट ताना सोम्याचो उगडास काडता कश्टाचे नियाळता ताळो तासो ऐकता कश्टांतल्यान येया वजन तें म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या कश्टांतल्यान येया वजन तें म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या पातकाची वाट धरताना सोम्यातान पयसरताना जेजू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सुडवण दिसू दिला पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सुडवण दिसू दिला जिणी ही नियाळताना दोळ्यांनी पडता दुकां सोम्या खाऊलो मारता ताच्या उतरां कांदिता सोमी म्हणटा हांवच बरो गवळी शेळ्यां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मुजो तूं करसी सर्गी बंदरा पावतलो हांवच तो बरो गवळी शेळ्यां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मुजो तूं करसी सर्गी बंदराक पावतलो
Então Kristana Somia saudas karta Krista cheni alta Talu tasu aikta Krista telano yeya Wasante maka dia Ditolo vishev tumka Gopa mogacha gopan muja Hallelujah Hallelujah Hatu bara Hallelujah 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 Ulama rasamya Hallelujah Ulama rasamya Babata ulama ra Hallelujah 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 Ulama rasamya Lihat dulu mana Babata ulama rasamya Berwarsan ulama ra Kanan garna sri ulama lele bari tumi ulama rasamya ulama lele bari tumi ulama ra Jesu 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 या सगळ्या भारताचे तुझं भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुण करची देवी संगताच्या शिराशिराने वळाय तुझ्या पवित्र गशणो गुणितळ कर तुझ्या रक्ताचा दमा त्यांच्या खणाखणानी त्यांच्या जीविताच्या कोणशानी शिराशिरानी गटी गटीनी त्यांना वळवली होती ते सगळ्याला बोधी ते सुडकाला बोधी सोम्या तुझ्या नावांत का बरी कर तुझ्या नावांत का आशीर्वादी तुझ्या नावांत का कृपादी तुझ्या नावांत का बेसावानी बात तुझ्या नावांत का सगळ्यात लाभय सोम्या हालेलुया 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 सदा का बाला 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 सदा का बालंदा सदा का बाला बाला तुझे रंगशाई तुझे सगळे रंगशाई गुणकर सोम्या गुणकर आपण जैसा टच 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 heal them Lord हालेलुया 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 Jesus सोम्या आमच्या देवा काकुळत कर तू आमची पापकी भुरग्यांची ताळणेक सांपडनामी सुकन पडल्या सोमिया आमचे दया दाखय पाकी आमचे सोम्या दया दाखय काकुळ तीन बोग सोम्या आमका आमचे अपराध पुसून काढ क्रोध आमचे ओती नाका शिक्षा लाई नाका वाईट करी नाका काकुळतीन सोम्या आमका बोगोस सुटकाला जेजू सोम्या सुटकाला आमका निवा आशीर्वाद दी भलायकी लावय समाधान दी सोम्या काकुळतीन वागय तुझो स्पर्श लाभय सोम्या देवा आशीर्वादी
कर्गांतले निव्र भलायकी लाभ भलायकी लाभ हालेलुया 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 Ergantuka sumian Jesu, Ergantuka sumia Jesu, Oglaptuka sumian Jesu, Oglaptuka sumia Jesu, Studituka sumian Jesu, Studituka sumia Aradantuka sumian Jesu, Aradantuka आमच्या sumia तकलेचेर Jesu. हात दवरी आमच्या मगाच्या भावानो भयणीनो दोळे तांपा जेजूची काकूळ तो तुमचेर वतली ताणें हांवें सुडकेचे मागणे गितांनी म्हणटाना ताची कृपेची सर तुमचे देवान आसलेली आनी खंडीत भावार्थान मागलेल्या तांकां ही सर फावो जाल्या सुमिया तुझी कृपा फावो कर तुझी शक्ती फावो कर आमचे ते दिसपट्टीच्या थाळणेचेर जैत व्हरूंक कृपा लाभय पवित्र आत्म्या कृपा लाभय पवित्र आत्म्या देवानी जेजूची कृपा निरंतर ते आमचेर वतल्या ती कृपा आमचेर सदांच उरशी कर ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ तुझ्या स्वरूपात पवित्र अग्निಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯನ್ನ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವನೇ ಅಭಿಷೇಕ कर उद्याच्या रूपी देवा नाहीलेल्या पवित्र आत्म्या या भक्तीसाठी देवाने तुझी गुणकरची संगत लाभाय तुझी कृपा लाभाय ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ आशीर्वादित कर आम्ही उला मारा सोम्यात विश्वासानं उला मारा आतुबार्या Hallelujah, 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 hallelujah. Shada kabala bala bala chanda kabala dalai alala. तुझ्या नावात नका पवित्र आत्म्याच्या सत्तेने भर सोम्या तुझ्या आशीर्वादाने भर पवित्र आत्म्याच्या देण्याने त्यांना भर पवित्र आत्म्याच्या फळाने भर या पवित्र आत्म्या देवाने त्यांच्या बुकल्या राहून तू नका वाट नका त्यांच्या पाटल्या राहून ते संरक्षण कर त्यांच्या बुकल्या राहून तू नका संगाती त्यांच्या बळी राहून निरंतर आशीर्वाद लाभे सोम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सोम्याची सकत आम्ही आपणायल्या त्या सक्तेन म्हणा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
मग भाऊ भयणीनो दुसऱ्या दिसाची रिती आज संपता पैकी आणि 2 दिसांची रिती उरली. काल येऊन आतली आज आयिल्ली आतवेर गेला पळया सोम्या मकार तुम्ही आसात आतवेर गेला ऑर्डर 27 आली आता 36 आली सगळे करा पल्या आनीक 6 जाणांनी येस येतो कारण आनीक आज येऊन आता ती भुरगीं आसात पालदान येतली ती भुरगीं न्ही आणखी भुरगीं आसा सोमी म्हणटा मस्त भुरगीं आसा येऊन आयल्यांक मात्र ताचो संतोष लागता उडा आसतो इवा जाण आसात आणखी येऊन तांकां आपण हाडा वडिलांचो कायदो तो तुमच्या आवय पेंचो कायदो तुमच्या भुरग्यांक आपण हाडचो जायते पिडेस्तांक आंधळ्या बांदल्यांक सोमेसरशे आपण हाडले आनी आपण हाडली सगळीं बरीं जालीं तुमी आपण हाडीच दुसरें हांवें सांगलें 4 संगती कोत्ता न्ही एक तुमी मौन सांबाळचें जाता तितलें लूज उलोवचें उणें करीसय कळ्ळें गी देवाचें उतर आयकसय कांतार आयकसय कळ्ळें गी देखून उलोवचें इल्लें उणें करीसय ह्या 4 दिसांनी मागीर मोबायल TV WhatsApp Instagram Facebook इल्लेशें उणें करीसय कळ्ळें गी पयस दवरीचें ह्या दिसांनी पयस दवरीचें नाका गरज ना खंय तें आयकूंक कांतार आयका देवाचें उतर आयका बारी बरें. तिसरें एक दीस म्हणी उपास करीसय एक जेवण सोडीसय सगळें जेवण सोडी जेवण ना ब्रेकफास्ट हें जेवण रातचें जेवण एक सोडीसय खंयच्याय दिसा 4 दिसा म्हण ना 4 दीस सोडल्यार बरें 2 दीस सोडल्यारय बरें पूण आज एक दीस जालो फाल्यां 2 दिसां भितर खंयचेंय एक सो तें व्हडलें सांगा आमचे पासून मागसय तुमी आमकां तुमच्या मागण्याची गरज तुमी आमचे पासून मागलें जाल्यार आमी आणखी बळवून जाता सक्तेन भरता आनी खोटी सगत आमचेर जैतून सकना देवाचें उतर बळान प्रगट करूंक आमकां साध्य जाता देखून तुमी आमच्या खातीर मागसय आनी आमी तुमच्या खातीर खंडीत मागता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फाल्यांच्या दिसा कुमसार आसात 5:30 वरार सगळ्यांनी बरें सुटावे कुमसार जायचें देखून 5 वरां येया फाल्यां 5 वरार म्हजी शिकवण आसा आनी कुमसाराक तयारी आसा कितें कशें कुमसार जायचें कित्याक कुमसार जायचें आनी कितें कुमसार उपरांत करीचें म्हणल्या विशीं हांव तुमकां सांगतलो अर्द्या घंट्यान देखून 5 वरार सुकनासतना येया आनी सुटावे कुमसार जावं तुमकां अवकाश मेळटलो देखून तुमी व्हडा संख्यान आज आयिल्ल्याच्या की चड येयचें रितीरेक एक पटी येवंक धरल्या उपरांत अर्ती रावय नाका तरत्यार कुरपेसो शिवोर कट जाता व्हडा आसतना देखून आयल्या उपरांत ती कंटिन्यू करा येया आनी हेरांकी आपण हाडा हाची सुमयाची कृपा सदांच तुमचे ते आसूं दी म्हूण मागता हांव. उबी रावया सुमयाक आमी स्तुती करया सदैव जावं सुमयेचें नांव म्हणटा कितलें सदैव जावं सुमयेचें नांव आतांनी सदां सुरवात सदैव जावं सुमयेचें नांव जायत गी ती 3 पटी सदैव जावं सुमयेचें नांव सदैव जावं सुमयेचें नांव सदैव जावं सुमयेचें नांव आतांनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव आतांनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें आतांनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें सदैव जावं सुमयेचें नांव आतांनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 हालेलुया. जोरान थळ्यो पेटोवन दिन वाचूया प्रेज द सुमया थळ्यो पेटया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. दिमी घालया सुमयाचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया वो सुमयाचो आशिर्वाद आमचेर आमी आशिर्वाद जाता आमी जंय वयता तांकां हो आशिर्वाद दिवया आनी आमी एक आशिर्वाद जावया. Surun
Spirita, Samasami Navarta. Amen. प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कृष्णा सोगडा असतो आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे पातकी जिवीत वळखून घेवंक आनी आमी ताळ्यान सांपडून केल्ल्या पातकांची माफी मागोवंक बक्षाणें मागोवंक आनी आमकांत पश्चात्तापाचें जिवीत सरून आमच्या पातकांतून मेकळी जावंक तुजे सवे राजी जावंक आमकां फोव कर हे आमी मागता तुझ्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना Amen. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ ರವ್ಯಾ ನಿಮಾಣಿ ಗೀತ ಮಿಗವ್ಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. 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 देव बरे करू. मुघल पुत्र सोमे अवकार मोरी आशीर्वादी भगीन कृष्णाचे गुरुवे निरम आमचे देवा आमच्या निस्पनांते बाबाचे पित्याचे पवित्र नावी आमेन. आमेन. दिव्यवाणी